आराधन स्तुती हांव करता तुका सगळींच्या बापा आमच्यार स्नारा तुझ्या पवित्र ज्ञान आमकां तुंब सगळ्या काळजा मोणात अज्ञान गायता आराधन स्तुती हांव करता तुका सगळींच्या बापा आमच्यार स्नारा तुझ्या पवित्र ज्ञान आमकां तुंब सगळ्या काळजा मोणात अज्ञान गायता हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 जीव दिवच्या अज्ञान जिवीत सावून ये अंकरणास करून तू उसवाड सावन ये धैर्य दिवच्या अज्ञा बिरान पयस कर संतोषान गायता कुरपे आमकां भर जिकले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 अर्गां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया ताका अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा अर्गां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा मुगाळा जेजू तुका अर्गां दिवन तुज्या आंगणांत हांव तुज्या दारवट्यांत हांव भितर सरता तुज्या सांगाता तुज्या मोगांत रावूं म्हाका कृपा दी म्हजे थंय आश्चर्येक मेळ्ळेपण तुका अर्गां दिवंक आश्चर्येक कडकडी तूं पयस कर सैमोनान द्वेषा साबोक्सूं शिकय पदकांच्या ओडण्या सो उसो तांबय उज्यांच्यो जिबो आज आमचेर पाठय कोटे बांदपा सगळे आमचे तुटय सैमोनान द्वेषा साबोक्सूं शिकय पदकांच्या ओडण्या सो उसो तांबय उज्यांच्यो जिबो आज आमचेर पाठय कोटे बांदपा सगळे आमचे तुटय हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तूं म्हजें बोळ सर्वेस्पर म्हजें खडप म्हजें कोटें म्हजो सोडवणदार म्हजो देव म्हजें खडप हांव तुका शरण येता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तूं म्हाका निवारता वय मोगाळा जेजू हरी एक पोटी हांव भाग्यवंत कुर्साचे कृपेन म्हणटना निवार आमकां आमच्या दुस्मनांतलो म्हजें वॉंट म्हजो दुस्मान म्हजी जीब थोडे फावटी म्हजी दुस्मान म्हजी आलोचना म्हजी दुस्मान म्हजेंच काळीज म्हजें दुस्मान म्हज्या बायल्या दुस्मानाच्या की चड दुस्मान म्हजे भितर आसात म्हाका स्तुती करूंक सगळ्या काळजान सगळ्या मनान स्तुती करूंक म्हाका कश्ट मारता देखून ह्या घडये म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार म्हज्या आकांतान सर्वेस्परा हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें भोब मारली आपल्या मंदिरांत हांव ताणें म्हजो ताळो आयकलो आज म्हज्या घरांत हांव मागतां म्हज्या पैनार हांव मागतां पूण ताज्या मंदिरांत हांव सरपडोन सोम्या मागतना उलो मारतना तो म्हजो ताळो आयकता हालेलुया 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 व्हडा ताळ्यान हालेलुया स्तुती करन हालेलुया 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 अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू महिमा जेजू वंदन जेजू हालेलुया 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 थोडा वेळ सोमी आमी तुजे संगत करसूंक येता तुज्या पवित्रत्म्याक आमचेर धाड आमची काळजां आमची मनां तूं नितळ कर हालेलुया 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 आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली म्हजे प्रास सक्तिवंत दुस्मनाच्या हातांतलो ताणें म्हाका निवारलो तो म्हजो मोग करता देखून ताणें म्हाका निवारलो तो म्हजो मोग करता देखून ताणें म्हाका निवारलो किर्तन 18ची उतरां देखून मोगाळा जेजू आज तुका वर्गां दिता तुवें म्हाका निवारलाय देखून आज हांव ह्या तेंपलाक आयलां तुवें म्हाका भलायकी दिली देखून हांव ह्या तेंपलाक आयलां तुवें म्हाका सुडका दिल्याय देखून हांव तुजी स्तुती करता देखून तुका अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू महिमा जेजू सगळे आमी बसया मोगाच्या भावन आनी भयणीनो दुसऱ्या महाझुजा वेळार एकलो सोजेर एका मांट्यान बसुल्लो भितर मांट्यान धरणीच्या पोंदा शत्रू सैन येवचे आवाज ताका आयकता ताका भिरांत आसा ह्या मांट्या भितर येवन म्हाका जिवेशी मारतात कोन्ना तो देवा लागीं सगळी हाक बोब घाल मागता देवा म्हाका निवार म्हजो जीव वांसय म्हज्या बायले भुरग्यांक हांवें पळोवंक जाय तोळ त्या मांट्याच्या बागला कडेन एक साळयो गोंटेर बांदतालो स्पायडर गोंटेर बांदता ताणें पळयलें आबा देवा कडेन हांवें जायतें मागलें कांय सायन दिसना पूण एक साळयो एक गोंटेर बांदता पळोवंत रावलो व्हडलो गोंटेर सगळ्या त्या मांट्याक भरती जालो थोड्याच घडयांनी शत्रू सैन आयले
आनी तो गोंटेर पळोवन हांगा भितर कोणी नांत म्हूण ताणें चिंतलें. कित्याक म्हळ्यार गोंटेर आसले कडेन आमी भितर वचना हांव न्ही. कोणी नांत म्हूण चिंतलें, पाटित्त गेले. तवळ तो म्हणलो, हो विथ गॉड. गोंटेर ब्रिक्काच्या की पत्राच्या की चड बळादीक. देवा सांगता एक गोंटेर सयत पत्राच्या ओनतीच्या की चड बळादीक. ताळयो दिया मोगाळ भावन आनी भयणीनो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या जिवितांत देवान ल्हान ल्हान संगती मुखांत व्हडली व्हडली आजापां केल्यात. म्हाका तें कळचें ना. देवा कळीत आसा हे गोंटेरा मुखांतर ताका राखता म्हणून. गोंटेर आमी कान उडोवची वस्तू, आमी कॅर करनातली वस्तू. पूण एकलोसो जीव वाचता, देव राखता. विथ गॉड, विथ गॉड. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, विथ गॉड दाविदाक एकच फातर पावता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू. देखून देवाची स्तुती करया. देवाचें उतर म्हणटा, देवा तूं म्हजो आसरो. आज आमी जायतीं जाणां आमचे कश्ट, आमचे पिडा शिडा, आमचे कंत बेजाराय घेवन हांगासर आमी आयल्या. देवाकच तांचो आसरो करून घेतलेली परजा भागी म्हणटा देवाच्या मुतार. देव आमचो आसरो, देव आमचें कडप. देखून दानियल प्रवादी म्हणालो, ताणें आपल्या दुतांक दान्न सिंहाची तोंडां धांपयलीं. खंयचेच आयुधां हातेरां ना. दानियल म्हणालो, ताणें आपल्या दुतांक दान, म्हज्या सर्वेस्परान आपल्या दुतांक दान सिंहाची तोंडां धांपयलीं. देखून आज ताका आमी आसरो करून घेवया आनी गावया हें गीत, तूं म्हजो आसरो. ह्या कंतराच्या बुकांत पेज 20, ह्या कंतराच्या बुकांत पेज 20. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखुंदा, तूं म्हजो मोगाळी, तूं म्हजो देव. म्हणया तूं म्हजो आसरो, sorakonga tomo somogal ish tomo sote. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता. आम्हांगा आसा म्हणया सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता. हांगा आसा, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा सोम्या, हांगा आसा. परत एक कोडी. हांगा आसा सोम्या, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा
सोम्या हांगा आसा. मगाळ भावन आनी भयणीनो, हें कंतार गाता आसतना उत्पत्ती 22 त्या घडीता उपरांत देवान अब्राहमाची परिक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो, अब्राहमान जाप दिली, आबळे हांव हांगा म्हणया, आबळे हांव हांगा आसा. ताका देवान जाप दिली. देवान म्हळें, घे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक, ऐका, घे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक, आनी वोस मोरिया गांवांत, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका तसो यज्ञ भेटय. आबळे हांव हांगा आसा म्हणटा आसतना देव कितें म्हणटा, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक. आतां अब्राम म्हातारो जाल्लो. अब्राम ताच्या बायलेच्या की चड कोणाचो मोग करतलो, साराचे की चड कोणाचो मोग करतलो, ताच्या पुताचो मोग करतलो. आतां तुमी हांगासर आयल्यात. हें कंतार म्हणटना हांव हांगा आसा म्हणटना देव म्हणटा, तुजें मोगाचें म्हणजे कितें आसा तें कोणाक भेटय, म्हाका भेटय. एक घडी भर दोळे धांपा. देवाच्या की सडीत मोगाचे जायती संगती आमकां आसात. देव म्हणटा तें म्हाका भेटय. तूं मोग करताय तें, जावं तुजें घर, जावं तुजी आस्त, जावं तुजीं भुरगीं, जावं तुजी पतीन, जावं तुजें वाहन, तें म्हाका भेटय. म्हाका तूं जाय. अब्राहम, तुज्या मोगाच्या पुताक तूं म्हाका भेटय. ते दळा हांव म्हाकाच दितलो. तुज्या पुताचेर पत्य नाका तूं. तुज्या भांगाराचेर, तुज्या वस्तूचेर, तुज्या वाहनाचेर, तुज्या घराचेर पत्य नाका. हांवूच तुका दिता, म्हाकाच तुका दिता म्हणटा देव. हालेलुया, 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 हालेलुया. अब्राहम, I will be your God. I will be more than your son. I will be more than your vehicle. Come on, offer that to myself. ह्या भजनांनी दुसरें चरण गावया आमी. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो भुजबंदार, तूं म्हजी गुपी सुवार, तूं म्हजो देव. म्हणया, तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो भुजबंदार, तूं म्हजी गुपी सुवार, तूं म्हजो देव. सगळी सांगाता, सगळ्या काळजांता, सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सत्तेन तुझी सेवा करता. हांगा आसा, हांगा हांव आसा, सोम्या हांगा आसा, सोम्या हांगा आसा, सोम्या हांगा आसा, हांगा आसा, सोम्या हांगा आसा, सोम्या हांगा आसा, सोम्या हांगा आसा. हालेलुया, 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 सोम्या हालेलुया,
मुयजे म्हणा पयलें तो म्हणलो आपले हांव हांगा आसा 80 वर्सां जालीं ताका 40 वर्सां परवाच्या आसत्यान तो आसलो आतां 40 वर्सां परवाच्या आसत्यान आतां धांवला ताच्या मांवाचे बकरे सरयता देवान ताका राखलें 40 वर्सां देव वगत रावलो देव हर एक दीस पळयता ताची परजा कश्ट जाता म्हणजे तुका हांवें विसरलें नेल नयन तर राखलें 40 वर्सां परव्याच्या आसतनांत बऱ्यांतलें बरें दिल्लें आनी 40 वर्सां तूं हांगा आसाय काड तुजें वानो म्हळ्यार कितें आमी वनो घालता मगशे न्हू आमकां फिट्ट जावचें वनो घालता न्ही गे आमच्या पांयाक सबचें वनो आमी घालिना देवान दिल्लें योजन म्हजेन खान उडयलें ताका तें फिट्ट जायनाटलें इस्रायल परजे खातीर झुजचें पाराव्या कडेन झुजचें फिट्ट जायना तें खान उडोवन ताचेर तूं वनो घाल्ली ताणें कम्फर्टेबल आसलो तो आतां देव म्हणटा खान उडयतें तुजें योजन आसा तुज्या भुरग्यां खातीर एक तुजें योजन आसा तुज्या कुटुंबा खातीर तुजें योजन आसा तें योजने प्रमाणे आसा देवाचे योजने प्रमाणे आसा देखून देव म्हणटा हांव तुजो सोडवंदार हांव तुका राखता हांव तुजो शिकोंदार देखून पेंतेकोस्ताचें फेस्त लागीं येयलें म्हाका अशें न्हू जायते बडी कुमसाराक येता आमी कुमसारेन म्हणटा हांव फादर म्हाका राग आयला म्हाका मोसोर जाला आमचे पाताक भोक्स जाता पूण घरा गेले उपरांत परत एक राग येता वी आर फॉरगिवन बट नॉट डेलिवर्ड आमकां भोक्स जाला पूण सुडका मेळना तर आज सोम्या लागीं मागया सोम्या म्हाका सुडका जाय खाली भोक्साने पावना तूं म्हजो सोडवंदार हर एक संगती तुका खंयचे तावन सुडका जाय जावं पुरो मोबायलाचे अतिरेक घडये ते मोबायल पळयता हांव घंटे लेखान हांव पळयतां म्हजे दोळे म्हजे कान त्या मोबायलाचे संगतीचे आराधन करतात सोम्या म्हज्या दोळ्यान म्हज्या तोंडान म्हज्या कानान म्हज्या सगळ्या काळजान हांव तुका आराधन करूंक जाय तूं म्हजो सोडवंदार तूं म्हजो सोडवंदार तूं म्हजो शिकोंदार तूं म्हजी गोटा तूं म्हजो देव सगळीं सांगाता तूं म्हजो सोडवंदार तूं म्हजो शिकोंदार तूं म्हजी घटाय तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत हात उबारून सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सत्तेन तुझी सेवा करता हांगा आसा हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा परत एक पडी सोम्या स्तुती करूया हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा Alleluia सोम्या Alleluia सोम्या Alleluia सोम्या Alleluia Alleluia Alleluia
हालेलुया 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 स्तुती करा महिमा करा हालेलुया 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 अरकान जेसू ओगळाप जेसू स्तुती जेसू महिमा जेसू वंदन जेसू हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. मगचनो हांव सर्गा गेल्यार तुमी सगळीं सर्गा गेल्यार आमकां सर्गार शर्माव दिवंक आसता की हां मिराकल करूंक आसता की आजापा करूंक ना न्ही सर्गार आमकां आजापा करूंक ना शर्माव दिवंक ना रेतेर दिवंक ना सोशल वर्क करूंक ना सर्गार फकत एकच काम आसा आमकां खंयचें सांगा देवाची हालेलुया म्हणचे स्तुती करचे वय की सरकार आमकां एकच काम आसचें एकच काम हालेलुया Hallelujah. से लावड हालेलुया तर हांगा आमी सारकी स्तुती करिनातल्या थंय आमकां सारकी स्तुती करूंक जाता की सरकार आमकां एकच काम देखून सरकार एकलो सैतान आसलो लुसिफर आसलो तो कितें आशेतालो सक्कड आंज बडवे देवाची स्तुती करताले तांणी कोणाची स्तुती करीजे हां म्हजी स्तुती करीजे म्हजी स्तुती करचे म्हणून तो आशेतालो देखून तोत्तो देवसार जेजूक 40 दीस ताळणी हाडतना तिसरी ताळणी कितें म्हणालो म्हज्या पांयांक पडून आराधन कर ताका आशा आसा ह्या संवसारांतल्या सक्कड लोकांनी कोणाची आराधन करीजे हां सैतानाची आराधन करीजे म्हणून ताची आशा आसा हालेलुया मॅथ्यू chapter 4 verse 10 मॅथ्यू chapter 4 ताका आशा आसा आमी सगळ्यांनी ताचीच आराधन करीजे देवाची आराधन करी नजो देखून आपले हांव हांगा आसा म्हणून इजायान म्हणटानाय सैताना बेन दिसलें आपले हांव हांगा आसा म्हणून सामुएलान म्हणटानाय सैताना बेन दिसलें हां मोइजेन म्हणटानाय सैताना बेन दिसलें हरी एक पोटी देवा मुखार हांवें रावूं जाय आनी आपले हांव हांगा आसा सोम्या पयलें आमी कातोलीक इगर्जेंत चड आराधन करता की चड सेवा करता सांगा बतोनी पळया चड आराधन करता की चड सेवा करता घरा आमी सेवा करता वाड्यांत आमी सेवा करता आस्पत्रेंत आमी सेवा करता शेजार आमी सेवा करता आश्रमांनी सेवा करता इस्कॉलांत सेवा करता जेजूची आशा कितें कोत्ता सगळी कळीत आसा पळया तेन्ना जेजून म्हळें चल हांगासो सैताना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा सर्वेस्परात तुज्या देवाक आराधन कर ताच्या एकल्याची मात्र पयलें कालें आमच्या आयतारा एका घंटो आमी इगर्जेंत आराधन करता उरले हप्ताचे सक्कड दीस कितें करता आमी सेवा करता पयलें खंयचें येता देखून म्हजें सांगता म्हणा सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर हालेलुया फर्स्ट कम्स आराधन उत्पत्ती हे आराधन म्हणजे वर्शिप म्हणजे पवित्र पुस्तकांत पयिल्लें खंय येता कोत्ता की तुमकां उत्पत्ती 22 वाक्य 5 तेन्ना अब्राहमान आपल्या साकरांक सांगलें गाडवा सांगात तुमी हांगा रावा हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता उपरांत तुमचीशी फाटी येता पवित्र पुस्तकांत स्तुती वर्शिप आराधन म्हणजे पयिल्लें खंय येता हांगा उत्पत्ती 22 तो ताच्या पुताक बली भेटोवंक वेता पूण तो कितें म्हणटा हांव स्तुती करूंक येता हालेलुया पोरण्या सोल्ल्यांत जुदेवांक स्तुती म्हळ्यार कितें म्हळ्यार एक मनोदात हाडची पयशे दिवन कॉस्टली आसली ती एक पाडो एक बोकडी आनी ती कट्ट करून वेदीचेर दवरची आनी उजो पेटोवचो बर्न्ट ऑफरिंग म्हणटा स्तुती इट इज कॉस्टली देवाची स्तुती करची म्हळ्यार कॉस्टली
अब्राहमानी तशेंच करूंक आसलें यज्ञ पेटय म्हळ्यार तुज्या पुताक कुडके कुडके कर त्या वेदीचेर दवर आनी उजो पेटय बर्न्ट ऑफरींग तें करूंक ताणें आसलें तो कितें म्हणटा हांव आनी म्हजो पूत मुखार सरून स्तुती करता वन गूड थिंग हांव एक तुमचे कडेन सवाल विचारतां तुमकां देवान दिनाटलें देवाक फाटीं दिवयेत म्हळ्यार खंयचें तुमकां देवान तें दिवना पूण तें देवाक दिवंक जाता खंयचें सांगा तुमकां तें तुमच्या घरांनी नाल्ल जाले कांय भात जालें तांदूळ जालो वा कांय तरकारी जाली तुमी देवान दिलें देवाक फाटीं हाडून आयल्यात आयतारा देवान दिनाटलें देवाक दिव्य जाल्लें खंयचें तुज्या वोंटाची स्तुती हालेलुया 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 कित्याक म्हळ्यार हेब्रेवांचें पत्र तुमच्या बायबलांत उक्तें करा 13:15 तर जेजू मरिफात देवाक होगळापाचें बलिदान आमी सदांच भेटोवया उजवात वयर करा तर जेजू मरिफात देवाक होगळापाचें बलिदान आमी सदांच भेटोवया हेंच ताचें नांव वळखून घेतल्या वोंटांची उपकार स्तुती देवाक आमच्या वोंटाची कितें जाय उपकार स्तुती आमकां देवाक एंत जाय देखून तो म्हणटा म्हजी स्तुती ताका जाय म्हजी स्तुती ताका जाय हालेलुया हालेलुया मुगाळ भावन आनी भयणीनो अब्राहमाक गोत आसलें वॉट एवर आय ऑफर इन वर्शीप आय विल गेट इट बॅक वॉट एवर यू ऑफर इन वर्शीप यू विल गेट इट बॅक जें कितें तूं स्तुतयेंत देवाक दिताय तें तुका फाटीं मेळटा मेळटा तुजें टेन्शन तुजें स्तुतयेंत देवाक दी तूं देखून जोबाक गोत आसलें गोब्राच्या फोंडान बसल्यार म्हजें मांस कुसोवन गेल्यार हांवें स्तुती केल्यार तें म्हाका फाटीं मेळटा हालेलुया 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 वॉट एवर यू आर लॉस्ट टुडे यू ऑफर इट टू गॉड नाव अँड यू विल गेट इट बॅक वॉट एवर यू ऑफर इन प्रेज जें कितें तूं स्तुतयेंत देवाक भेटयताय तें तुका फाटीं मेळटा अब्राम म्हणटा हांव आनी म्हजो पूत स्तुती करता म्हाका तो फाटीं मेळटा आमी फाटीं येतले हांव तो म्हणलो आमी फाटीं येता ताका गोत्त आसा बलसांत वा पोत्यान व्हडली सुरी खान गेल्या ताणें तालवार पुताक जिवेशी मारूं पूण तो म्हणटा आमी स्तुती करूंक येता आनी आमी फाटीं येता आमी म्हळ्यार हांव आनी म्हजो पूत फाटीं येता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड अर्गां जेजू देखून आतां एक उतर आसा द वर्क ऑफ अ हँड इज डिस्ट्रॉयड बाय द वर्ड ऑफ अ माउथ तुज्या हाताचीं कामां तुज्या वोंटाच्या उतरा वरवीं पाड जातात तूं कितलें बरीं कामां करताय पूण एकाच उतरान कितें जाता देखून हरी एक पोटी निवार आमकां आमच्या देवा म्हळ्यार निवार कित्याक घालता आमी गुर्त कित्याक घालता आमची फर्स्ट एनिमी कोण आमची फर्स्ट एनिमी कोण जीब देखून त्या जिबेंत ती सरेंडर करी आमी देवाक आतां ह्या घडये म्हजी फर्स्ट एनिमी म्हजी जीब म्हज्या घरांत आसा सून आसा भुरगीं आसात मलगडी जावन म्हजी जीब समान हाडल्यार कितें जाता हांव तांची सगळ्यांची दुस्मान जाता म्हज्या शेजारा म्हज्या जिबे वरवीं हांव दुस्मान जाता देखून हर एक दीस निवार आमकां आमचे देवा म्हजे देवा म्हाका म्हजें वोंट निवार म्हाका ह्या वोंटांत हांव तुजी स्तुती करूंक जाय देखून हांगासर रोमाकारांक बरयलें पत्र आसा तांतले 12:1 तुमचे बायबल उक्तें करा रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1 ब्युटिफूल तर भावानो आनी भयणीनो देवान आमचे वयर दाखयलेल्या व्हड काकुळचो उगडासकान हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच देवाक समर्पण दिया ऑफर युअर बॉडी एज ए लिव्हिंग सॅक्रिफायस देवाक तुमच्या शेतान दल्ले नाल्ल तुमच्या शेतान दल्ली तरकारी
तुमच्या वावरान जाल्ले पयशे ताच्या की ते जाय ताका आमी भेटय जाय भेटय नजो म्हणचे न्ही हांवें ताच्या की वर्ते मापान देवाचें उतर म्हणटा ऑफर युअर बॉडी ॲज अ लिवींग सॅक्रिफायस तुजी कूड एक जिवें आनी देवाक मानता तसलें बलिदान जावन आतां भेटय एक घडीभर दोळे धांपा तुजी कूड सगळी तुजी मोत तुजी जीब तुजी चिंता तुजे दोळे तुजे काळीज तुजे हात पाय हर एक तुजी कूड देवाक एक बलिदान जावन भेटय ऑफर युअर सेल्फ ना देव दुसरें कितेंच आशेना तुजे दोळे तुजे शुद्ध वैरी आमी दोळ्यांनी सडीत पळोवंक आशेता खोटेपण पळोवंक आशेता मोबायलांत तंतू ते आतां आमी देवाक जेजूक भेटया म्हणजे कानांत हांव खोटें दुसऱ्याची खबऱ्यो आयकूंक आशेता तांतू सुवार्थ आयकोवचे खातीर आतां आमी जेजूक भेटोवया म्हजे जिबेंत पोजरी उतरां झगडें शिराप घालूंक आशेता आतां ती जीब आमी सोमयाक भेटोवया म्हजें काळीज प्रतिकार आशेता आतां आमी ते सोमयाक भेटया ऑफर युअर बॉडी एवरी पार्ट ऑफ युअर बॉडी बी ऑफर्ड एज अ लिवींग सॅक्रिफायस टू जीजस जिवें आनी देवाक मानता तसलें एक बलिदान तिमोथीक बरयल्या पत्रान आदी 2:8 म्हणटा हर एक सुवातेर दादल्यांनी आपले निर्मळ हात मागण्याक उबारी जाय म्हजे हात निर्मळ हात देवा निर्मळ हात आनी नितळ काळीज हांव तुका उबारता म्हणटा किर्तनकार निर्मळ हात आनी नितळ काळीज तुजे हात निर्मळ आसात काळीज नितळ आसा त्या दाळा मात्र म्हजे मागणे देवाक मानता ऑफर युअर सेल्फ नाव देवाक आमची सगळी कूड एक मानता तसलें बलिदान जावन भेटोवच्याक गीत 28 देवान आमचो मोग केला देवान आमकां सांबाळला गीत संको 28 निन्नंते यारिल्ल निन्न ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ सगळ्या म्हज्या कुडीन सगळ्या म्हज्या मनान हालेलुया हालेलुया मना हालेलुया हालेलुया ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆತ್ಮನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆತ್ಮನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆತ್ಮನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆತ್ಮನೆ ಸ್ತೋತ್ರ
ನಂಬಿದಾತನೇ ನೀನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ 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 ಹಾಲೇಲುಯಾ ಹಾಲೇಲುಯಾ Alleluia, Alleluia. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಂಗತ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ ಮನ ಮರಗುವಾತನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾರನೇ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ ಮಣ ಮರಗುವಾತನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಇಮ್ಮನುಬೇಲನೇ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೇಲುಯಾ 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 ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಜಯಿಸಿದಾತನೇ ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೇಲುಯಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಲೇಲುಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆತ್ಮನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆತ್ಮನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. हालेलुया 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 आमच्या वंटाची स्तुती देवाक मानता चितकूड देवाक जीवय बलिदान दान पेटवूया हालेलुया 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 सगळे आमी बसया देवा एलिया का पयलें एलिया एलिया आपले हांव हांगा आसा म्हणालो एलिया एलिया प्रवादी आपले हांव हांगा आसा एलिया कितें म्हळें म्हळ्यार देवान एलिया तूं ह्या सुवेत तावन खेरीत म्हणचे त्या वळा कडेन वच हांव सांगता पर्यंत थंय बस तुवें सांगता पर्यंत ह्या गांवाक पावस जावन दी दव जावन दी पडचो ना आनी
रायांचें पयलें पुस्तक चॅप्टर 17 वर्स 4 म्हणटा, खान हान दिवंक हांवें कावळ्याक आज्ञा दिल्या. हांवें वडल पयलें म्हळें देवान एका साळीक कितें केलें, आज्ञा दिल्ली त्या मांट्याक कितें बांदूंक, गोंटेर बांदूंक. आतां देव पवित्र पुस्तकांत म्हणटा, एलिया तूं भियेनाका, तुका खान आनी मांस हाडून दिवंक हांवें कोणाक सांगलां, त्या कावळ्याक सांगलां. तूं खेरीत म्हणल्यार त्या गांवाक वच. मगशें न्हू, when God orders, even Satan obeys. एक व्हडली माय आसली, तिका खावंक घरा कांय नातलें. ती मागणी करतली, देवा देवा म्हाका फाल्यां सकाळीं जेवंक हांगा कितेंच ना, तुवें कशें मनी कर, म्हाका जेवणां मेळचें बरी पळय जाय. त्या वाटेन एकलो नास्तीक चलोवन येतालो, हिचे मागणी आयकले, हालेलुया हालेलुया मागणी करता ती भितर बसून, म्हाका तुवें खाण दिजें, म्हाका गळोवंक तांक ना. तो नास्तीक हें आयकता आनी घरा मुखार वचून पेंटे वचून भरून एका गोनयेंत भरून तांदूळ पुरो कितें घराक जाय ती सगळी वस्तू आनी तिच्या व्हडली मायच्या घरा मुखार दवरता आनी म्हणटा, व्हडली माय म्हाका सैतानान सांगलां तुका हें हाडून दिवंक म्हणून, तूं देवा कडेन मागतली न्ही. ताका व्हडली माय म्हणाली, when God orders, even Satan obeys. हालेलुया हालेलुया. देखून देवान त्या कावळ्याक, एका कावळ्याक, म्हाका एक गजाल कळीत आसा. एकली धर्म भयण आशिल्ली, ती न्हिदले कडेन आसताली. तिच्या जनाला कडेन एक सुकणें येतालें मायना. ती केदाळ त्या जनाला कडेन बसताली आनी तिका काय त्या सुकण्याक कितें दिताली जाय तें. एक फाल्यां दिसा ती आस्पत्रेंत एडमीट जालें. त्या एडमीट जातानाय त्या जनाला कडेन, आस्पत्रेच्या जनाला कडेन तें सुकणें येवन बसलें. हालेलुया हालेलुया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हाका एक विचित्र भोगता, थोडे फावटी देव मनशांक तो ऑर्डर करिना. तुका गरज आसा तर एका कावळ्या मुखार कुमोग करता, उडास कर तुज्या जिवितांत. थोडे दिसा आदीं एका युट्यूबार हांवें पळयलें, एक मनीस थंय रावला, ताचो पेटो ताका ताच्या वस्तुरांतल्यान ओडटा. तूं पयशे ये पाटी म्हणून ओडता. तो इल्लो इशीन आयिल्ल्यान पेट्यान ओडले म्हणून इशीन आयिल्ल्यान चोगळो गुडो माती कोसलून ताच्या आंगार पडोंक आसली. ताच्या पांयांच्या मुसरी, ती दोंपरा मुसरी फुल्ल जाली ती माती. ताच्या पेट्यान ताका ओडिनाटलें तर तो मातयेच्या आडयेन पडून मरता आसलो. ताका पांय काडूंक येना. हालेलुया हालेलुया. देखून when God orders, everybody obeys. देखून देव ताच्या दुतांक धाडटा आमकां राखलां येदोळ पर्यंत जिजून ताचे. देखून कीर्तन 91 वाक्य 11 म्हणटा, सगळ्या तुज्या वाटांनी राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. थोडे फावटी देवान दुतांक आज्ञा दिता, थोडे फावटी कावळ्याक आज्ञा दिता. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून देवाचें आजारपण सगळ्यांनी आमी बघूंक जाय. फाटल्या जिवितांत, तुज्या जिवितांत कोणा मुखांतर तुका रक्षण मेळना, संरक्षण मेळना, देवाक एक अर्गांदी. निर्गमन ग्रंथ 23:20 म्हणटा, तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांव तुमकां तयार केल्या सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमच्या मुखार धाडटलो. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हाका कळीत आसा, आज तुमी इतली जाणां ट्रॅव्हल करना आयल्यान तुमच्या मुखल्यान कोण येतालो? तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी तुमी बसयल्या गांवाक पावता पर्यंत तुमच्या मुखल्यान कोण येतालो? एक गोडव्याक देवान ऑर्डर केलां, तुजे पांय पात्राक आदळनाशे ते तुका उखलून धरतले. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. एक देवोत याजक, तो ब्रदर आसतना ताचो आंजबडवो ताका दिसतालो. ताचो आंजबडवो ताच्या फाटल्यान येतालो, केदाळे फाटल्यान, सॉरी ताच्या मुखल्यान येतालो. मिसाक येताना ताच्या मुखल्यान ताका वोर्द मेळ्ळी. त्या वोर्द मेळ्ळ्या दीस तो ताच्या बडव्याक सोदता. एंजल, मागीर गाडयेन एंजल वेर आर यू? पळयतना फाटल्यान रावला. ताणें
त्या देवोत याजकान ताचे कडेन विचारलें तूं कित्याक आज फाटल्यान रावलाय. ताका आंजबडवो म्हणालो खंय तूं आज पाद्र्याप जाला, तुका जेजूचें मांस आनी रगत हातान धरचें भाग मेळ्ळा, म्हाका मेळ्ळो ना. यू आर ग्रेट. बडवे कोणाची सेवा करतात? आमची. देखून एक घडी भर थोडे दंपा देवान राखलें घडीता उडासा काडा. देवान ताच्या दुतांक धाडलां. ते खंयच्या रुपार आयल्यात म्हूण म्हाका कळीत ना. देव जेजू करगां दी तूं. हांव ल्हान आसतना 3rd स्टँडर्डान उदकांत पडून मरता आसलो. म्हज्या व्हडल्या बापून एका बडव्या बरी येवन म्हाका वयर काडलें. देखून हांव देवाक अर्गां दितां. Daniel chapter 6 verse 22, my God has sent his angel and has shut the lion's mouth. म्हज्या देवान म्हज्या बडव्यांक धान्न सिंहाचें तोंडां धंपयलीं, नटल्यार हांव हांगा हाडां मात्र उरतीं आसलीं. Matthew chapter 10 उडासा काडा. हर एक घडीतां देवाक अर्गां दिवया आमी. वर्स 11, तितल्यार देंवसार ताका सोन गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. तुजी देवदूतान सेवा करीजे तर तुजे कडेन देंवसाराची खंयची करणी आहा ती पयस करया. देंवसार ताका सोन गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. तुका देवदूतांनी सेवा करीजे तर देंवसाराचें म्हजें थंय कितें आसा तें सगळें पयस करया. देवाक आमी अर्गां दिवया. देवाचें उतर इजाया चॅप्टर 43 म्हणटा. इजाया चॅप्टर 43 देवाचें उतर भोव बरें म्हणटा. भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयलां, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजें सवें आसतलो, न्हंयंतल्यान वेशी जाल्यार तो तुका बुडोवंचो नात, उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासोन वेसोनाय, उज्याच्यो जिबो तांचें भस्म करचें नात. हालेलुया. तूं कितले पटी कश्टांच्या उज्यांतल्यान गेलाय, कितले पटी नालिसायेच्या उज्यांतल्यान उतरलाय, कितले पटी पिडेच्या कश्टांनी उतरून भायर आयलाय. देवान राखलां. देव म्हणटा तूं उज्यांतल्यान गेल्यार, रिणाच्या उज्यांतल्यान गेल्यार, नालिसायेच्या उज्यांतल्यान गेल्यार, सलवनाची न्हंय उतरल्यार त्यो तुका बुडोवचें ना, तुका ग्रासून सोन हांव तुजे कडेन हांगा सांगता आसा. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू, वंदन जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. एलिया देवान सांगल्या केरीत गांवाक वचनासतना दुसरे कडेन गेल्लो जाल्यार कावळो ताका खानान दितो गी? हा ना. देवान सांगलें त्या गांवाक वच, त्या गांवांत राव. देवाक एंजल्सांक धान्न एलियाची सेवा करीत आसले ना. एक कावळ्याक ऑर्डर दिला, तूं त्या गांवाक वच म्हणा. त्या गांवाक गेलाय. आतां तूं एक कडेन तुज्या मलगड्यांनी तुका घर मेळ्ळा, सुवात दिल्या. तुज्या माय बाबाक तूं मान दिशी जाल्यार देवान फावो केल्ल्या गांवांत तूं लांब काळ जियेतलोय. देखून तुका तें देवान दिल्लें घर. थोडी पटी सुमार जाणांक म्हज्या घरान समाधान ना, म्हज्या घरान दुस्मान दोस्तात म्हाका, म्हज्या घरान माट मंत्र केलां कोण ना, म्हाका हो सांगुलो जागो न्हय कोण ना. उडासा काड. खेरीत म्हणल्या गांवांत थंय न्हंयतलें उदक खाली जालें. देवान सांगलें ताका वचोंक, तरी 17:7 म्हणटा थोड्या काळा उपरांत न्हंयतलें उदक सुकलें. तुज्या घरा देवान फावो केली सुवात ती मलगड्यांक. तुज्या मलगड्यांत तुका मेळ्ळी सुवात घर तें. तुज्या आबा व्हडली मायनानी ताचो गम घाल्ली सुवात ती. तरी थोडी पटी थंयसर सुकी दाड येता, भलायकेची सुकी दाड येता तुज्या घरान, एकसुरपणाची सुकी दाड येता.
पयशांची सुखी दाड येता, मागण्याची सुखी दाड येता, मोगाची सुखी दाड येवंक पुरो, भुरग्यांक जानवायाची सुखी दाड येता, समाधानाची सुखी दाड येता, भुंयंत उदकाची सुखी दाड येता, कृषेंत फळाची सुखी दाड येता. देखून सुखी दाड येताना एलिया भियोना देवाचेर पत्तेलो. 3 वर्सां 6 म्हयने ताणें पावसा खातीर मागोवना. त्या सुखी दाडेंत देवा सांगात रावलो. हरी एक सुखी दाड तुज्या घरा कितें आसा आतां समर्पी. एलियाक केरीत तुका जावंक पुरो तुजें घर आत्तूर, बेलतांगडी वा पुत्तूर वा जावंक पुरो आजेकार, खानाजार, त्या त्या गांवांत तूं आसाय. देवान तुका थंयसर जल्मशें केलां, वाडाशें केलां, काजर जावन वेचे बरी केलां. ब्लेस द हावस. लेट गॉड ब्लेस युअर प्रॉपर्टी. ह्या घडये देवाच्या हातान समर्पण कर. हर एकाचेर बेसांव माग. देवा, हांव जावन थंय गेल्लो न्ही, म्हजें चॉयस न्ही, तुवें म्हाका पावयलाय. तुमची जबाब म्हणा आशिर्वादीत जावं दी. म्हणा आशीर्वादी सा, म्हजें सगळें घराणें, आशीर्वादी सा, म्हजी कूड, आशीर्वादी सा, म्हज्या कुडीचें फळ, आशीर्वादी सावदी, म्हजें घरदार, आशीर्वादी सावदी, म्हजी कृषी, आशीर्वादी म्हज्या भुरग्यांचें शिकाप, आशीर्वादी सावदी, म्हजो वावर, आशीर्वादी सावदी, म्हजी शेत समार, आशीर्वादी सावदी, म्हजो सगळो गांव, आशीर्वादी सावदी, आमचे मुखेली, आमची आशीर्वादी, आमची इगर्ज, आशीर्वादी सावदी, आमचे खान पिवन, आशीर्वादी सावदी, आमच्या भुरग्यांचो वावर, आशीर्वादी सावदी, आमची आर्थीक स्थिती, आशीर्वादी आमची सावदी, भलायकी, आशीर्वादी सावदी, आमची चिंतना, आशीर्वादी सावदी, आमचे मागणे जिवीत, आशीर्वादी सावदी, आमची याजकां, आशीर्वादी सावदी, आमचे गवळी बाप, आशीर्वादी आमचो सावदी, नवो बिस्प, आशीर्वादी सावदी, आमचो नवो पाप साहेब, आशीर्वादी सावदी, नव्यान धार्मिकां, आशीर्वादी सावदी, सगळे जातीकातीचे लोक आशीर्वादी सावदी, वय मगाळा जेजू जे सगळे आशीर्वादी जावन येवन मागया. देवाचे आशीर्वाद मागा. सगळ्याचेर आशीर्वाद मागा. देव आतां ह्या घडये पवित्र करता. केरीत वळांत सुखी दाडा येताना देवान एलियाक म्हळें, तूं झराप्ताच्या विधवी कडेन वच. अरे हांगाच सुखी दाड आयल्या. विधवी दुबळी, विधवे कडेन खान जेवण सयतना थंय म्हाका धाडटाय देवा. हांव वचना म्हूण येत आसलें. तो गेलो झराप्ताच्या विधवी कडेन. एक कुट्टें तेल नातलें, एक कॉपभर पीठ नातलें. सगळें घर तेलान भरलें, पिठान भरलें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आतां विधवीच्या घरात दुबळी काय आसली. एक थेंबो तेल नातलें, एक कॉप पीठ नातलें, एक बकरी करूंक जाय नातली. जाल्यार जेन्ना एलिया गेलो सगळें घर तेल आनी भर पीठ खालीच जावना. आतां तोच जेजू म्हज्या घरा येता. म्हज्या भुरग्यांची इस्कॉल सुरू जाला, म्हजें वावर सुरू जाला, सगळें आराम जाला. आज तुमी तुमची कृशी काम सुरू केलां. शेतांत जायते कठीण पावसा वरवीं जायते बेळे नास जाला. देवा, तूं म्हजी भरती, तूं म्हजी भरती. सुखी दाड न्ही, जेजू म्हजी सुखी दाड न्ही. जेजूक पत्तेल्या केदींच म्हज्या जिवितांत सुखी दाड येवची ना. देखून देवाचेर आमी पत्ती येवया. येसू नामन ನನಗೆ ಭರವಸೆ. ಹಿಮ್ ನಂಬರ್ 108. 108. जेजूचेर पत्तेया. हर एक सुखी दाड पयस आसूं.
ಯೇಸುನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸುನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸುನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸುನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ನಾನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ನಾನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನೀ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ, ನೀ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ, ನೀ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ, ನೀ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ. ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸು. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ತಾನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿದ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ತಾನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. Hallelujah, 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 hallelujah. महिमा यीशु, वंदन यीशु. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, हालेलुया. तेसलोनिका घरांक बरयल्लें पयलें पत्र अदे 5 देवाचें उतर आमकां हे परी म्हणटा, समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं. समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं. आनी मुखार म्हणटा, स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. कितें म्हणटा तो? प्राण, सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आतां हांगासर बसलेले तुमी, आमी कूड म्हळ्यार गोत्ता तुमकां. थोडी कुडींत देवाक आराधन करतात, खाली कुडींत.
लोळचें, केस दिवचे, ताळयो पेटचें, ते खाली कुडीन देवाक आराधन करचें. ही पोरण्या चल्यांत म्हणटा तेजी कूड भेटोंक आसली. प्राण म्हळ्यार कितें? आत्मा म्हळ्यार कितें? इन इंग्लीश बॉडी, सोल अँड स्पिरीट. वॉट इज प्राण? हांगा सिरिल्लो मरोन पडल्यार म्हाका लज दिसता की, राग येता की, मोसोर जाता की, उडास उरता की, कांय करूंक जाता की, कूड आसा. आत्मो देवा कडेन गेला. प्राण म्हळ्यार तुजी उडासाची सकत, युअर विल पॉवर, युअर नॉलेज, युअर विजडम. हालेलुया, हालेलुया. भुरगीं इस्कॉलांत शिकतात कुडींत की आत्म्यांत की प्राणांत. खंयच्यांत? प्राणांत. ओके. थोडी कुडीन प्राण प्रेयर करतात, मागणे करतात. सळावत प्राणांत मागणे करतात. कितले जाणांक कीर्तन 91 बाय हार्ट येता. ते बाय हार्ट म्हाका आत्म्याक लागता की गोत्तू ना, पूण बाय हार्ट म्हणटा. सकाळींची बेटोवणी, मागणी, तेच बाय हार्ट म्हणटा हांव. तुका भोगता कितें तुजे आत्म्यान करताय म्हणून. ते मागणे जालें, अब्बा तेर्स जालो, अब्बा एक मीस जालें. हालेलुया, हालेलुया. देव म्हणटा, जेजू म्हणटा, जुआंवचो वांजेल चॅप्टर 4. खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हळ्यारी समा असले आराधक बापाक जाय. देव सोदीत आसा म्हाका कोण आराधन करतात. कुडींत न्ही, प्राणांत न्ही, खंयच्यांत? आत्म्यांत म्हाका कोण आराधन करतात. एक गजाल सांगता तुमकां. सरकार सगळे देवाक आराधन करतात की ना? आंज बडवे करतात. आमच्या कुटुंबांत मरून गेल्लीं भगवंतां सांत भक्त आराधन करतात. तें ताका पावना गी. जाल्यार भुंयत सोदून तसा म्हाका आत्म्यांत कोण आराधन करतात. हू इज वर्शिपींग मी इन स्पिरीट, नॉट इन बॉडी, नॉट इन सोल. देखून दावीद केदाळय आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायना का. मरी माय म्हणाली, आत्मो म्हजो सोम्याची स्तुती गाता. नॉट कूड, नॉट मेमरी, नॉट सोल. हालेलुया, हालेलुया. जेजू म्हणालो, सतान आनी स्पिरितान आराधन करतात असले आराधक बापाक जाय. बाप या संवसारान पळोवन तसा कोण सतान आनी स्पिरितान आराधन करता. नॉट इन बॉडी. सम पीपल प्रेयर डॅन्स करतात. दॅट इज ऑल्सो ओके इमोशनली. आज ताणें कंतार म्हळें, कितलें बरें जालें, कानाक खुशी जाली. ताचो प्रतिफळ तुका मेळोन जालो. सरकार प्रतिफळ मेळ्ळो जा म्हणून ना. तुका हांगा लोकांनी वगळचिलें न्ही. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मगळ भावन आनी भयणीनो, दानियेल प्रवादी सिंहाच्या गुडान घाल्लें ताका. खंयचे मागणे म्हणालो तो, खंयच्या बुकांतले कंतार म्हणालो. एका भुरग्या कडेन अशें विचारलें हांवें, तुजे मुखार वाग आयल्यार तूं कितें करताय? ताका ताची जाप कितें म्हळ्यार, फादर हांव कांय करिना, तोत्त सगळें करता म्हणालो. म्हज्या मुखार वाग आयल्यार हांवें कांय करिचें म्हणना, तो सगळें करता. थोड्यांचें मागणें आमी टीव्हीर वाग पळयता, पूण वागत मुखार जुवांत वचून पळयल्यार तुमी कशें बगता? आमकां जेजू मागणें
आत्मो सगळें टीव्हीन पळयलें बरी जालां आमकां हे दोळ पर्यंत ताचे मुखार मुखार पळयलें बरी म्हाका अनुभव जावना देखून पेंतेकोस्त येता पेंतेकोस्त परबेची दीस लागीं येयले एक घडीभर आमचे दोळे आमी दंप्या वेन डीड यू प्रे वाच पळयनासतना वेळ मेजीनासतना तो केदोळा बगला आनिले चड मागया आनिले चड देवाचे उतर वाश्या म्हणून केदोळा बगलां पळय त्या दाळा तुवें आत्म्यान मागलां वेन इज द लास्ट टायम यू प्रेड इन स्पिरीट दावीद केदाळे म्हणटलो कीर्तन 103 वर्स 1 आत्म्या म्हज्या सरस्पराची स्तुती कर सगळे म्हजे अंतस्करण सरस्पराची स्तुती करूं आत्म्या म्हज्या सरस्पराची स्तुती कर ताजे एकी उपकार विसर नाका तो तुजे अपराध बक्षिता आनी सर तुजी पिडा गुण करता आत्म्या म्हज्या स्तुती कर आत्म्यान तूं मागताय तर तुका अशें जाता तो तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळचीचो मुकुट न्हेसयता तो तुजो जीव तुजे तरणाटपण गारुडाच्या तरणाटपणा बरी नवसरतलें केदाळा आत्म्या म्हज्या स्तुती कर आत्म्या म्हज्या सोरेस्पराची स्तुती कर कीर्तन 146 वर्स 1 म्हणटा आत्म्या म्हज्या सोरेस्पराची स्तुती कर म्हजी जीणभर सोरेस्पराची हांव स्तुती करतलो खंयच्याच कुडींत न्हय प्राणांत न्हय आत्म्यान हे घडीभर दोळे दंपा उठ आत्म्या म्हज्या न्हिदेंतलो सर्वेस्परा कुरसून उल्हासन उठ दावीद आत्म्याक जागयतालो ताचे भितरल्या क्रिजमान तुका मेळ्ळो म्हणून जागय बिस्पान तुझ्या माथ्यार हात दवरला आनी म्हणलो घे मोर पवित्र आत्म्याची यू आर सील्ड विथ द पॉवर ऑफ द होली स्पिरीट माय फ्रेंड्स यू आर सील्ड जागय त्या आत्म्याक तुज्या मेमोरींत करचे मागणे देवाक मानवत वय पण आत्म्यांत करचे मागणे देवाक मानवता दानियल प्रवादी हात वयर कर खंयचेच मेमोरींतले मागणे म्हणून ना ताच्या मुखार दोळ्या मुखार सिंह आसा त्या सिंहाक मुखार पळयत आनी देवाक उलो मारता एस्तेर रूथ ही सगळी पळया मरणाच्या फासा मुखार गेली ती मोर्न दोळ्या मुखार आसले खंयचेंच नवें म्हणून तांणी आदाव आनी येव तांणी पाता करच्या पयलें खंयचेच मागणें म्हणून येतली स्तुती करीन येतली ती देवा सांगता चलताली वॉकिंग विथ द लॉर्ड नो कम ऑन टू वॉक विथ द स्पिरीट ऑलवेज वी हॅव टू टॉक टू द स्पिरीट To walk with the Spirit, you have to talk to the Spirit. When is the last time you spoke to the Spirit? तुका पवित्रत्म्या सांगता चल ये तर तूं पवित्रत्म्या कडेन सदां उलय जाय देखून देवाची आश्रो आमी मागया देवाची ससाय आमी मागया धाड तुज्या आत्म्याक देवा पेंतेकोस्त दिसा तुवें पवित्रत्म्याक धाडुलोय हांव कसो आसा म्हळ्यार दोळे दंपा तुमच्या घरा ल्हान भुरगें सोलोंक शिकतना ताका एक व्हील वा एक वॉकर हाडटा आमी ते वॉकराच्या सक्तीन चलता तुज्या मागण्या जिवितांत खंयच्या बळान चलताय तूं कोणे मनी सांगचे या रे पुता इगर्जी क्या या आमी रेते रे क्या कोणी दुसऱ्यान वोन नाडिजे द स्पिरीट लीड्स यू धाड तुज्या आत्म्याक हिम नंबर 167 आशय डिझायर द फायर पवित्र आत्म्याचे उज्याक आशेवया धाड तुझ्या आत्म्याक
धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचेर. हालेलुया. धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचेर. धाड तुझ्या आत्म्याक म्हजेर. धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक म्हजेर. हालेलुया. धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक म्हजेर. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत. आत्म्या ये हांव आशेतां, आत्म्या ये हांव राखून आसा. परत एक फावटी आत्म्या ये, आत्म्या ये म्हज्या मंदिरांत, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव आशेतां, आत्म्या ये हांव राखून आसा. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. Hallelujah. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. Hallelujah. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. Now excellently, second basawni. पहिली basawni जावन आसा. The first promise of the New Testament. ताका जेजू म्हूण नांव दवरी जंय तो तुमकां सगळ्या मनशा कुळा पदकाचोन सोडयतलो. आनी सेकंड बसवणी तो तुमकां उदकान आनी आत्म्यान स्नान दितलो. हांव तुमकां उदकान स्नान दिता, तो तुमकां उज्यान आनी आत्म्यान स्नान दितलो. म्हाका उदकान स्नान मेळ्ळां, सगळ्यांक मेळ्ळां न्ही, बाप्तिस्म मेळ्ळां न्ही. कितले जाणांक उज्यान स्नान मेळ्ळां? हाऊ मेनी ऑफ यू रिसीव्ड द बॅप्टिझम ऑफ द फायर? How many of you received the baptism of the Holy Spirit? Come on, raise your hands. देवा, म्हाका संतुश्ट जावन सोडी नाका. म्हाका उदकाचें मेळ्ळें कळीत आसा. म्हज्या भुरग्यांक उदकाचें स्थान हांवें दिलां, पण आत्म्याचें स्थान मेळटना देवाचें उतर म्हणटा, हे परी ते मागणे करीत आसतना ती जोमो जाल्ली ती सुवात सगळी हल्ली. म्हज्या जिवितांत एक पटी जावना. जेजू उदकास्तान स्थान घेवन वयर चडटना, तो मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो, पवित्रत्म तांचेर देवलो. म्हज्या घरा हांव खदांय मागणें करता. केदाळा म्हजो आकाश उक्तो जाला आनी पवित्रत्म आमच्या कुटुंबान देवला. आतां अशें मागणें करतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्रत्म देवलो, पूण आमच्या घरा हांव मागणें करतना अशें म्हाका येदोळी भोगोवना. आज म्हाका भोगूंक जाय. हांव हर एक पडी तेरस म्हणून आखेर जाताना आकाश उक्तो जाल्लो आनी पवित्रत्म म्हजेर, म्हज्या भुरग्यांचेर, म्हज्या घराण्याचेर देवलोलो म्हाका जाय. ते मागणे करचे सुवातेर सगळी सुवात हल्ली. ते सोमेस्त पवित्रत्म्यान भरले आनी धैर्यान देवाचे उतर परगटोवंक लागले. आतां पवित्रत्म हांगासरी देंवता. म्हाका जाय सोम्या अशें. धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक म्हजेर. हालेलुया. धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक म्हजेर. हालेलुया. धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक म्हजेर. पवित्र आत्म्याक आशया.
मुगाडा जेजू पेंतेकोस्ताचो अनुभव म्हाका जावंक जाय. स्तेफन पवित्रत्म्यान भरलो आनी सर्गाक दिश्ट लावन म्हणालो, सर्गार चडोवन गेलो जेजू बापाच्या उजव्याक उबो रावलो म्हाका पळयता हांव. आमच्या सतमंतांत आमी म्हणटा तो बापाच्या उजव्याक बसला, पण स्तेफन म्हणटा तो उबो रावला. ह्या संवसारांत जेजूक साक्ष दिताना तो बसना, तो उबे रावता. आमच्या कुटुंबांनी आमची भुरगीं 100 मिटर वोटां धांवतना आमी स्टेडियांत बसना, आमी उबे रावन ताळये पेट्टा. देवा कशें जाय जंय ह्या संवसारांत आमी हर एकले पवित्रत्म्यान भरून ताका साक्ष दितना, पवित्रत्म्यान भरून मागणी करतना तो बसना, तो उबो रावता. धाड तुज्या आत्म्या, धाड तुज्या आत्म्या, धाड तुज्या आत्म्या आमचेर. हालेलुया. धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्याक, धाड तुज्या आत्म्या आमचेर. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Hallelujah. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Hallelujah. 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 मंगळ भावन आनी भयणीनो, आमी पवित्रत्म्यान मागोंक जेजू आशेत आमी आत्म्यान मागत जाय. आत्म्या सांगाता चलत जाय, आत्म्या सांगाता चलत जाय. आत्म्या सांगाता मनीस चलनात उबोन वेतात. धर्मचे कृत्य पुस्तक इथिओपियाचो इजडो ताका बाप्तिस्म दिल्ल्या मागीर, उदकांत स्नान दिल्ल्या मागीर फिलिपाक पवित्रत्म्यान उबारून व्हेलो. आजोताक वचून पावलो तो सोलोन वचोना. इथिओपियाचो इजडो रथार येतालो. फिलीप राताच्या वेगाक धांवतालो. रात कितलो स्पीड येता, पवित्रत्म्यान ताका उबोवन व्हेलो. देखून आमकां पवित्रत्म जाय. धर्मचे कृत्य पुस्तक चॅप्टर 4 एक तोंटो आसलो. ताका जल्मताना पांय आसले पूण बोळ नासले. ताका कोणगी उखलून व्हरताले आनी देवळाच्या भायर सुंदर दरवट्या कडेन ताका न्हीद आयताले. ताका उखलून व्हेल्ल्यानी एक दीस इगर्जे भितर व्हरूं ना. आमचें जायतेंचें जीवन जायते फुडें तशेंच जालां. आमकां इगर्जे भितर बसतना केदळजी भायर धांवचें म्हण जाता. हालेलुया. हालेलुया. देखून कीर्तन म्हणटा, हाऊ लवली इज युअर ड्वेलिंग प्लेस ओ लॉर्ड. देवा तुजें निवास हाऊ लवली, कितलें पवित्र, कितलें सोबीत. हा कितलें सोबीत मंदिर तुजें येसोम्या दळबारांच्या. तुम्ही हांव आनी तूं मंदिर ये न्हय, बांदप न्हय. जेन्ना तुजें तें पवित्रत्म वस्ती करता, तूं मंदिर. आनी देव म्हाका पळोवन म्हणटा आनी लोक म्हाका पळोवन म्हणटा, हा कितलें सोबीत मंदिर देवा तुजें. पळया ह्या इगर्जे भितर 300 लोक, 400 लोक आज बसल्यांत हरी एकले मंदिरां. कमॉन, यू आर अ टेंपल अँड मुवींग टॅबरनकल. आमी चलचीं फिरचीं टॅबरनकलां. आमकां पवित्रत्म नाका. आमकां जल्मतानांत पवित्रत्म देवान दिला, पूण त्या तोंट्या बरी, त्या तोंट्या बरी. जेन्ना ताका पांय मेळ्ळे तो बरो जालो, पेद्रून ताका बरो केलो, ताची आर्थीक स्थिती बदलूं ना. बार्तिमेवाक दोळे मेळ्ळे, तेदून सरी मागतालो, तो भीक मागतालो. ताची आर्थीक स्थिती, कुटुंबाची स्थिती बदलना. ती तशीच आसा. ताका काजर जावना, ताका भुरगीं नात, ताका घर ना, पूण देवळांत तो उडयो मारतालो. बार्तिमेव देवाची स्तुती करतालो. वेन ही रिसीव द होली स्पिरीट, माय फ्रेंड्स, you don't think about your difficulties, your problems. You will praise God wherever you are. Hallelujah. Hallelujah. तुझी परिस्थिती बदलना, तुझे कष्ट बदलना, पूण देवाची तू स्तुती करताय. You will not be your prayer will not be a complaint every time to God. आज आमचे मागणे कितें म्हळ्यार हरी एक फुटी कंप्लेन 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 कंप्लेन. देवा तें सोमाना, हें सोमाना, भुरगीं सोमाना, भोव सोमाना, म्हणजे घर सोमाना, आर्थीक स्थिती सोमाना. You will forget everything. Your prayer is not complaining.
जेजून म्हळें हांव तुमकां अनाथ बरी सोन वचना. आमी पवित्रत्म केदाळ आमचे थंय ना, आमी अनाथ, आमी एकसूर आसचें जेजूक नाका. आमी पवित्रत्म्या सांगात चल जाय म्हण तो आशेता. देखून तो म्हणटा हांव तुमकां अनाथ बरी सोन वचना. आय वील सेंड यू अनादर एडवोकेट. हांव तुमकां आनी एक मजतदार धाडटलो. आनी एक म्हळ्यार म्हजे बरी तासो, म्हजे बरी तासो. आनी एक म्हळ्यार अनादर म्हळ्यार नॉट डिफरंट लायक मी. जेजू बरीत एक मजतदार तुज्या बगल्याक आसा. पवित्रत्म तुजे सांगता आसा. रिमाइंड युअर सेल्फ. देखून आतां सगळीं आमी दिंबी घालया. सगळीं आमी दिंबयेर सोड पडया. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 231 ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ. ಹಿಮ್ ನಂಬರ್ 231 231. I want to walk with the Spirit. I have to talk to the Spirit always. हर एक दीस सकाळी उठलेंत म्हाका पवित्रत्म्या तुजे सांगाता उलोवंक जाय, सोलोवंक जाय, तुजे सांगाता म्हाका मागणें करूंक जाय. देखून ह्या घडये म्हज्या जिवितांतलें हर एक कंत बेजाराय पवित्रत्म्या सांगया. ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ, ಚಿಂತೆಯಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ. ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು, ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು. ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ, ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ. ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು, ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು. ಅತಿ ದೂರ ನಡೆದೆ ನಡೆದು ದನಿದೆ, ಮರೆತು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸಾಗಿದೆ. ಅತಿ ದೂರ ನಡೆದೆ ನಡೆದು ದನಿದೆ, ಮರೆತು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸಾಗಿದೆ. ಕರುಣಾಳು ದೇವ ದಯೆ ತೋರಿಸು, ಕರುಣಾಳು ದೇವ ದಯೆ ತೋರಿಸು. ಕರುಣಾಳು ದೇವ ದಯೆ ತೋರಿಸು. ಕರುಣಾಳು ದೇವ ದಯೆ ತೋರಿಸು. ಮುನ್ನಡೆವ ಪಥ ತೋರಿಸು, ಮುನ್ನಡೆವ ಪಥ ತೋರಿಸು. ಸಂಗತ ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ, ಚಿಂತೆಯಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ. ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು, ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು. पवित्रत्म्याक आशया देवा म्हज्या जिवितांत बरगळ आसा. द ब्रूक डायड एट द केरीत. केरीताची वाळ सुकले बरी, म्हजें समाधान सुकलां, म्हजी भलायकी सुकल्या, म्हजी आर्थीक स्थिती सुकल्या.
देखून तुमचं ये म्हाका जेजू ಕಡು ಪಾಪಗೈದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ವಲೆದೆ ತೊರೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸಾಗಿದೆ ಕಡು ಪಾಪಗೈದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಲೆದೆ ತೊರೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸಾಗಿದೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು ಕರ ಹಿಡಿದು ಪರಿಪಾಲಿಸು ಕರ ಹಿಡಿದು ಪರಿಪಾಲಿಸು ಸಂಗತ ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ ಚಿಂತೆಯಲಿ ಚಿತಿಯಾಗಿದೆ ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವಾ ನೀ ಮೂಡಿಸು ದೇವಾ ನೀ ಮೂಡಿಸು ದೇವಾ ನೀ ಮೂಡಿಸು ದೇವಾ ನೀ ಮೂಡಿಸು मगळा जिजू आम्ही दिंबीर तुझे मुखार सरपडता तुवें आमकां पवित्रत्व दिलाय पूण तोंट्या बरी जाल्या आमी बोळ नातलेली बरी आमी जाल्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा शिसांक दिल्ले बरी म्हाकाय पवित्रत्व दी आत्म्यान आनी सतान मागणें करूं म्हाका शिकय येदोळ पर्यंत म्हज्या कुडींत आनी प्राणांत हांवें मागणें केलां तें तुका कितलें मानवलां म्हाका कळीत ना आत्म्याक जागोंक शिकय जेजू आत्म्या थंय संतोसलो एलिझाबेथ पवित्र आत्म्या थंय संतोसली जकारी पवित्र आत्म्या थंय संतोसलो एली सिमियोन प्रवादी पळया पवित्र आत्म्यान बरोवन देवाळाक आयलो अन्ना पवित्र आत्म्यान बरोवन देवाळाक आयली They all needed the Holy Spirit. म्हाका नाका देवा म्हाका पवित्रत्व जाय हे घडये म्हजी गरजो म्हजे कश्ट हांव तुका समर्पिता पौल आनी सिलासाक 39 मार मारन वस्तूर कान हात पाय रुखाच्या कुडक्याक बांदून सगळ्या कुडीत हांव रगत वळटलें जाल्यार पवित्रत्म्यान ते भरले त्या घडये तांणी स्तुती केली देखून जेन्ना हांव म्हजे पवित्रत्म्यान बरोवन मागणें करता म्हजे कश्ट हांव लेखिना म्हजी समस्या हांव लेखिना ती कृपा म्हाका दी म्हज्या भुरग्यांचें इस्कॉल आराम जालां बापा म्हज्या भुरग्यांच्या इस्कॉलाचेर आशिर्वाद घाल आमचे कृषीक विपरीत पावसा वरवीं बेळें पाड जायना जावं सगळें वर्स आमी कितें घडलां तें आमच्या घरा भितर पावों ज्या भुरग्यांक शिकप जालां रिजल्टा खातीर राखतात आमची भुरगीं नीट रिजल्टा खातीर राखतात हर एक नीट बरयल्ल्या भुरग्यां पासून आमी मागया बरें फलितांश बरें शिकप तांकां मेळों आमच्या गांवां पासून आमच्या राज्या पासून आमी विशेश मागोंक जाय दोन धर्मां मदें झगडीं मारापार जीवघात रक्तपात आमची मनां उजवडाय मगळा जेजू सगळो स्वार्थ निवार अजून आमच्या देशाच्या थोड्या गांवांनी इगोर ज्यो पडचें इगोर ज्यो उलपावचें क्रिस्तांवांक उपाद दिवचें सडत आसा हे घडये समेस्तान आमी मंदिरां हांव मंदिरांत देवा रावच्या की तूं म्हजे भितर चड रावता म्हणलें बगप म्हजें तें रस देखून आमची सगळीं तें सामां आमची सगळीं मागणी हे घडी जेजूक भेटोवया आनी ताचें बेसांव घेवंक आमी आयती जावया हे देवाडा सक्रामेंता Sacra
Satya Upabodha Navyoriti Agarya Sarva Babartache Bodhiya Sasepa Sases Ulasani Stuti Sa Popi Mahima Sasna Sasna Ekastaryan Hasita Tukato Cha Spirit Samasumi Navata Amen. ये देवा विचित्र या सक्रामेंता काल तुझ्या पुता जेजूचे जीवन ताचे कुर्साचे मरण आणि पुनर्जीवन पुन्हा उगडास तुवें आमकां घडोवन दवरलाय. ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार दिंबयेर पडोवन तांचे काळजाचे अत्रेक तांचे कश्ट तांचे भुरग्यांचे शिकप तांचो वावर तांची पिडा शिडा तुका भेटयल्या भाव भयणीचेर तुजे कानवाड्याची दिश्ट घाल. आमकां गरज आसची ती कृपा आमची भलायकी समाधान आमकां सुडका हें सगळें बापा ह्या आराधना मुखांत आमकां फावो कर. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तुवें बसयलेली हरी एक दिरवीं बेसांवां आनी पवित्रत्वाची सकत आमकां दी. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. Amen. एक संसमल्या वामी घरा देवाच्या उंडो वायन रूपांतर करून कोडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्या आमी जेवणाक सोम्याची सुद्दां एक पोट्या बांदन मोगाच्या सोम्याचे जेवण बलिदान सर्गीचे पवित्रता दिता समाधान सोम्याचे मरण जिविता कारण पुनः जीवन सर्वशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. मगाळ भावन आनी भयणीनो पेंतेकोस्त लागीं आयिल्लें आसता. जेजू आमचे पासून मागता. आयच्या वांजेलांत जेजूच्या ताच्या शिसां पासून करचें तें मागणें आमी आयकता. लुकाच्या सुवार्तेन 12 देवाचें उतर म्हणटा, हांव संवसाराक उजो लावंक आयला आनी तो आतांच म्हाका पेटलोलो जाय. आनी पेंतेकोस्त दिसा जेजून संवसाराक उजो लायिल्लो. देखून त्या उज्यान बळवून जाल्ल्या शिसांक पळोवन लोकांनी म्हळें सगळो संवसार उसांबोळ केल्ले लोक हांगाय आयल्यात. आमकां पवित्रत्म्याचें देणें केदाळा मेळटा
पवित्र आत्म्याचो उजो केदाळा मेळटा आमी सगळो संवसार उसांबळ करूंक शकता आनी जेजूची आशा ती पूण आमचे भितरलो उजो पालवला जायचंय गोबर जाला जायचंय देखून ह्या मिसा वेळार आमी परत आमी मागया जेजूची आशा आमी सर्वांनी वी शूड हॅड बीन फिल्ड बाय द स्पिरीट एंड फायर देखून ह्या मिसा वेळार पवित्र आत्म्याची ती ऊब पवित्र आत्म्याचो तो उजो ताचो अनुभव म्हाका मेळोसो कर म्हणून आमी मागया आमच्या पत्कांची आमी दूख धरून सांगत आमी म्हणया हांव पत्की सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पत्कां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून भगवंत दान संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सौम्या काकुळट सौम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सौम्या काकुळट सौम्या काकुळट महिमा 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 देवा उंचरगी आणि शांती ताच्या येसा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वखणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शिडगी तूं संसाराचे पाप काढता आमची काकुळट तूं बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे नित्य पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळाचे सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षींचे कश्ट मरण तसून मायमेवून जावंक पावलो तुझ्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय तुझ्या पावलांनी सोलोवंक आमकां बोळ दी आमच्या सोम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवय पवित्र तुमचे एकपणान
जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. तवळ जुदेवानी पावलूचे अपराध मांडूंक नीज कारण कितें जावेत म्हूण समजून घेवच्या खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो आनी प्रधान याजकांची आनी सगळे सानेद्रीन सभेची जमत आपयचे म्हणून हुकूम दिली. उपरांत पावलाक हाडून तांचे हुजीर तांणी उबो केलो. तांचे मदें सादुसेव आनी फारिजेव नांवांचे दोन वेगवेगळे पक्षा आसात म्हण बरें करून जाणा आसून पावल सानेद्रीन सभे लागीं हे परी व्हडल्या थाळ्यान उलोवंक लागलो. भावानो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवाच्या कुटुंबांत जल्मन व्हड जाल्लो. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणाचो आमकां भरवोसो आसा देखून म्हाका हांगा तांकेक उबो केला. ताणें अशें म्हणल्या फारा फारिजेवां आनी सादुसेवां मदें वाद विवाद उठलो आनी सभेच्या सान्यांच्या मदें दोन पंगड जाले. कारण सादुसेव मेल्ल्यांचे जिवंतपण देवदूत वा आत्मे आसात म्हणून सतमानूंक इन्कार करतले, पूण फारिजेव हें सगळें आसा म्हूण सतमानतले. तवळ एक व्हड बोबाट जाली. फारिजेवांचे पक्षाचे थोडे शास्त्री उठले आनी वाद मांडून जोरान उलोवंक लागले. ह्या मनशांतय आमकां कांय गुन्यांव दिसना. एक देवदूत वा आत्मो ताजे लागीं उलयला जावेत. अशें तांचे मदलो वाद विवाद निबोर जावन येतलो तें पळोवन पावलाक ते कांय पापसून तीर करून उडयतीत म्हण सरदार भियेलो. देखून सकला देंवन वचून पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडून आनी खोट्या भितर शाबीत हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फरमायलें. उपरांतले राती सोम्यान पावलाचे बगलेक उबो रावन ताका सांगलें, धैर्य घे. जशें जेरुसालेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिली तशेंच रोमांती तुवें म्हाका साक्ष दिवचें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. म्हाका देवा कित्याक तुजें नांव पातळा. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा तुंच म्हजो ताणी आनी म्हजे दायज आनी म्हजे पिवनपात. म्हजे जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सांबाळ तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजें नांव पातयलां. म्हाका पूत सांगतल्या सर्वेस्पोराक हांव दीन वाचता. रातीचे पर्यान म्हजे अंतस्कन म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पोराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना.
वेस उल्लासता मुसवत्मो दादोस्काये नो माळता मुझी कोटले गुण सवस्काये जियेता कित्याक तूं म्हाका पातळान सांडसूनाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखूंक दिवचो नाय सांबाळ कर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजें नांव पातळां सांबाळ कर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजें नांव पातळां सोमी म्हणटा ती सर एक जावन तूं म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय एक जावन आसलेले बरी ती आमचे थंय एक जावन आसून अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसार सत मानून Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सौभे आसूं तुमचे सवे असो सुवां पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजून ताका जाप दिवन म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता परत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक तांगचें ना निकोदेम ताका म्हणलो मनशान मातोरो जातास परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें आपल्या आवयचे कुशेंत परत्यान रिगोवन ताणें जल्म घेवेतवे जेजून ताका जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता उदकान आनी पवित्रात्मान जल्मल्ले करीत कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक शकचो ना रक्तमासात हांव जल्मता तें रक्तमासाचेंच आत्म्यात हांव जल्मता तें आत्मीक स्वरुपाचें तुमी परत्यान जल्म जाय म्हूण हांवें सांगलें म्हूण अजाप पावा नाकात वारें आपणाक कुशी आसल्या थंय वळटा तसो आवाज तुका आयकता तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय पवित्रात्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एक लागी अशेंच घडटा देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो तुमच्या आयतारा पेंतेकोस्ताचें फेस्त आसा देखून हांव पेंतेकोस्ताच्या पवित्रात्म्याच्या विशीं थोडे संगती हांव तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक आशेतां एका देवत मनशाक हांव फेब्रुवारींत भेटलो फेब्रुवारी 18 त्या दाडा मुखल्या वर्सा म्हाका कितें आसा ह्या जुनांत हांव कितें आसा ताचेर सांगलें हांवें म्हाका खंय वचोंक आसा म्हाका कितें अपॉयंटमेंट दिलां तें सगळें हांवें सांगलें तो एक घडी भर ताणें मागणें केलें आनी तो म्हणलो फादर तुका कोणें सांगलें तूं थंय येताय म्हणून ना म्हाका लेटर आयलां हांव येतां ना तुका देवाचें आनीक प्लॅन आसा तूं थंय वचोनाय तुका एक देव ल्हान मिनिस्ट्री दिता आनी तूं थंय येतलोय मागणें कर म्हणलो हांवें मागलें ताणें म्हणलें बरीत
म्हाका निमाण्या ब्रेस्तराच्या पयले दिसा बुधवारा बिस्पान फोन केलें, तुका थंय वचोंक आसलें पूण थंय तूं वचनाय, तूं आनी एका सुवातेक येतलोय. देखून हांव मूडबेडलेच्या मायनर सेमिनरीक आयलो. मग भावन आनी भयणीनो, म्हाका तर कळीत नासलें 2 म्हयन्या आदीं त्या व्यक्तीक कशें कळ्ळें. हांव खंय येता, केदाळा येता आनी कितें मिनिस्ट्री करता तें ताका सारकें म्हाका ताणें सांगलें. हाव इज दॅट पॉसिबल? देखून त्या दीस म्हाका खात्री जालें, पवित्रत्म्याची देणी हर एकल्याक विविंगड आसात. कितलीं स्नानां आसात आमकां, कितलीं पवित्र स्नानां आसात सांगा. हाऊ मेनी बॅप्टिजम वी हॅव? हाऊ मेनी? आमकां उदकान स्नान मेळ्ळां. आयच्या वांजेलांत उदकान आनी उज्यान आत्म्यान म्हणटा. एका क्रिस्तवाक 3 स्नानां आसात. खंयचें? एक उदकान, आनी एक आत्म्यान, आनी एक रक्तान. जेजू लूक चॅप्टर 12 म्हणटा, म्हाका एक स्नान घेवचें आसा. 48 or 49 वाक्या. म्हाका एक स्नान घेवचें आसा, तें मेळटा पर्यंत जिवान जिवना. ताका उदकान स्नान मेळ्ळें, उदकान मेळटना ताका आत्म्यांनी स्नान मेळ्ळें. आनी तो एक म्हणटा, म्हाका आनी एक स्नान घेवचें आसा. खंयचें? रक्ताचें. हर एक क्रिस्तवाक 3 स्नानां आसात. सिस्टर राणी मारियाक 39 फावटी सुरी घालून ती सगळी कूड रक्तान बुडली. रक्तान तिणें स्नान घेतलें. म्हाका तसलें स्नान घेवचें नाका. बट आज आमी इफ यू आर सेटल्ड विथ द बॅप्टिजम ऑफ द वॉटर, आशेंक जाय आमी हर एकल्यांनी, म्हाका उज्याचें आनी आत्म्याचें स्नान जाय. तो व्यक्ती याजक न्ही, एक सामान्य लायक काजरी मनीस, गॉड बॅप्टायज्ड विथ द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. आनी तो म्हणलो, तूं थंय वचनाय, तूं हांगा वयतलोय. म्हाका देवान सांगलां. हालेलुया, हालेलुया. म्हाका भावन आनी भयणीनो, एवरी क्रिश्चन हॅज द सेम होली स्पिरीट, बट होली स्पिरीट डजंट हॅव द सेम क्रिश्चन्स. हर एक क्रिस्तवाक सेम पवित्रत्म दिला, पूण पवित्रत्म्या थंय सेम क्रिस्तांवां नात. म्हजे थंय पवित्रत्म आसा मनशाक की हांव पवित्रत्म्या थंय आसा गी म्हणलें सवाल विचारुया आमी. देखून टू वॉक विथ द स्पिरीट यू हॅव टू स्पीक टू द स्पिरीट ऑर टॉक टू द स्पिरीट. सांत पावलो एक उतर म्हणटा, कोरिंथकारांक बरयलें पत्र आदी 13 वाक्य 13, सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट, द लव ऑफ गॉड अँड द कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरीट, ऑफ फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरीट ऑर युनिटी ऑफ द होली स्पिरीट. हाचो अर्थ कितें? तो म्हणना देवाची कृपा, देवाचो मोग, जेजूची कृपा आनी पवित्रत्म्याची देणी तुमचे सवय आसूं. He could have told it. जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रत्म्याची तालंतां तुमचे थंय आसूं. वॉट इज इम्पॉर्टंट? एका क्रिस्तांवाक कितें इम्पॉर्टंट? जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रत्म्या सांगाता एकवट. न्हय तालंतां, न्हय देणी. म्हाका पवित्रत्म्याची देणी आसूं पुरो, तालंत आसूं पुरो, फळां आसूं पुरो, पूण म्हाका पवित्रत्म्या सांगता एकवट नाटल्यार झिरो. देखून जायते जण मिराकल केले तांणी. मेल्ल्यांक उठयलें, प्रवाद केलो, देंवसाराक धांवडायले आनी जेजू मुखार आयले आनी म्हणाले, पळय सोम्या, आमी जायत्यांक देंवसार धांवडायला, मेल्ल्यांक जिवंत केला, तुज्या नांवान आमी प्रवाद केला. तांचे मुखार कितें म्हणलो, चल हांगासो तुमी कोण म्हूण हांव नेना, कित्याक म्हळ्यार तुमकां म्हजे सांगता एकवट ना. जेजून आशिल्लें इतलेंत, तुमी म्हजे सांगता एकवटून रावा. हाऊ मेनी ऑफ यू आर युनायटेड विथ जीसस एंड द होली स्पिरीट?
तो एकवट कसलो म्हळ्यार एका पती आनी पत्नी मध्ये आसचो एकवट, एका दोगां इश्टा मध्ये आसचो एकवट. तसलो एकवट म्हाका आनी म्हज्या पवित्र आत्म्या संगात आसा. एक दीस आमकां पवित्र आत्म्याचो उडास येवचो पेंतेकोस्ता दिसा मात्र. देचोय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज तुमचे मुखार गलत घरांक बरयलें पत्र अध्याय 5 पवित्र आत्म्याची फळ हें म्हणटा. पवित्र आत्म्याचें फळ पळया, पवित्र आत्म्याची फळां आसात, पवित्र आत्म्याची 12 देणी आसात. तुमकां ल्हान एग्जाम्पल हांव कळीत करता. देर आर 2 ॲपल्स, म्हणजे ॲपल न्हय पूण थोडे कडेन ॲपल आसा. दीस ॲपल अँड दीस ॲपल. ओके, चिंत, this is for your family, this is for your food, this is for your taste, this is for your service. हें तुजे सेवेक, हें तुज्या खानाक पवित्र आत्म्याचें फळ. गोडा कोणा खावंक जाय? यू यूज इट. हे आमी यूज करता, हे आमी वापरता. हें हाचे तावन आमी बूक थांबयता. टेस्ट आसता. पळया, तुका पवित्र आत्म्याची 12 फळां आसल्यार तुज्या घरांत तूं मोगाळी आसताय, समाधानी आसताय, संतोष भरीत आसताय, सेवेचो आसताय, बक्षाण्याचो आसताय. पवित्र आत्म्याची देणी काणून सगळ्या गांवाक तूं मिराकल करताय, जिवांत उठयताय, सुवार्ता प्रगट करताय. जर तर पवित्र आत्म्याची देणी आसा, फळां ना तर कितें जालें? दॅट्स वाय म्हाका पवित्र आत्म्याची मिराकल करचे देणे आसा, प्रवाद करचे देणे आसा, जानवायेचे देणे आसा, म्हाका मागणे करचे देणे आसा, फाटीं फुडें कितें जाता म्हूण सांगचे देणे आसा. जर एकलो म्हणटा तर ताचे कडेन फळां ना तर मोग ना, बक्षाणे ना, समाधान ना, संतोष ना तर झिरो. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, एकल्याक जिबेचे देणे आसा, विविध भासांनी हलल करून मागणे करचे देणे आसा, पूण घरांत मात्र तो गाळी शिरापत दिता. इट इज युजफूल. देखून ह्या पेंतेकोस्ताच्या संदर्भी म्हजी शेजारची इतर धर्माची आसात. दे मे नॉट एग्री विथ युअर जीजस, बट दे विल एग्री विथ युअर फ्रुट्स. तूं मोगाळी, तूं माईपसी, तूं बक्षाणे दिवचो, इतर धर्माची पवित्र आत्म्याची फळां आशेतात, देणी न्ही. Your boss may not agree with your Jesus. He may not love your Jesus, but he will surely love your fruit. देखून today the church is busy with the gifts, not with the fruits. आज कितें आसा, आमची सगळी पवित्र सभा ताका हें देण्या, तें देणें आसा, प्रवाद करचे देणें आसा, मागणे करचे देणें आसा, प्रीच करचे देणें आसा, गावचे देणें आसा. वी आर बिहायंड द फ्रुट्स, नॉट विथ, वी आर बिहायंड द गिफ्ट्स. देखून ह्या पेंतेकोस्ता दिसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकां आमचे जेजूक मानवनांतले जायते आसात, पूण पवित्र आत्म्याची फळां मानवचे जायते जण संवसारांत सगळे कोणाक नाका म्हूण नाका तें फळां. देखून ह्या पेंतेकोस्ता दिसा आमी इतलेंत आशे जाय, जेजू म्हाका उज्याचें बाप्तिस्म जाय. देखून तुमी पळया, पवित्र पुस्तकांत, धर्माच्या कृत्य पुस्तकांत 1 फावटी 2 फावटी न्ही, हाऊ मेनी टायम्स? 51 टायम्स पेंटेकॉस्ट. धर्माच्या कृत्य पुस्तकांत तुमी वाचून गेल्यार अध्याय 2 पेंटेकॉस्ट जालें, पवित्र आत्मा शिसांचेर देवलो. अध्याय 4 वाक्य 20 तवळ पळया, हांगासर आसा
हे परी ते मागणे करीत असताना ते जमो जाल्ले सुवात सगळी हल्ली ते सोमेस्त पवित्रत्म्यान भरले. उपरांत हांगासर पळयता आमी आपणाक कालदतल्या सोमेस्तांक देवान ओच पवित्रत्म दिलो. चॅप्टर 5 चॅप्टर 6 पळया. स्तेफन पवित्रत्म्यान भरलो. अगेन पेंटेकॉस्ट पळया. चॅप्टर 9 वर्स 11 त्या पवित्रत्म्याच्या मजतीन पवित्र सभा वाढत गेली. अगेन पेंटेकॉस्ट. एक पोटी नाही, 2 पोटी नाही. पेद्रूची उतरां ऐकले सोमेज पवित्रत्म्यान भरले. अगेन पेंटेकॉस्ट. 51 टाइम्स देर इज अ पेंटेकॉस्ट. ते एक पेंटेकॉस्ट मात्र नाही, हरी एक दीस पेंटेकॉस्ट म्हाका देखून मगाच्यानो एक उतर सांगता हांव तुमकां. काल केल्लो उजो आज कितें आसता? गोबर. कालच्या मान्नांत कितें करता? आज किडी पडटा. कालच्या मान्नांत आज किडी पडले, घाण येयली. कालच्या उज्यांत आज गोबर मात्र उरलो. तूं म्हणशी तर म्हाका क्रिस्मा दीस पवित्रत्म मेळ्ळा, ताचे उपरांत तुवें उलोवंकूच नाय, पवित्रत्म्या कडेन उलोवंकूच नाय. दाविदाक एक दीस पवित्रत्म नासतना रावोंक जावना. एक दीस पवित्रत्म्याचो उडास काडनासतना रावोंक जावना. दावीद कितें म्हणालो? चॅप्टर 51 कीर्तन 51 तो म्हणालो 11 तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका, तुजो पवित्रत्म म्हजे कडचो. ताका भोगलें पवित्रत्म ना म्हजे कडेन, पवित्रत्म देवान काडला म्हणून. देखून आयच्या वांजेलाचे मुखले भाग म्हणटा देव पवित्रत्म दितना माप मेजाप नासतना दिता. माप मेजाप नासतना आमकां नाका पवित्रत्म. देखून हे मिसाच्या बलिदानान देवा लागीं मागी आमी, देवा तुवें माप मेजाप नासतना पवित्रत्म दी. म्हाकाय थोडो पवित्रत्म दी. मोइजेचेर आसलो एकल्याचो पवित्रत्म 72 जाणांक दिवंक पावलो. तर तुजी ती असची पवित्रत्म्याची फळां कितल्या जाणांक उपकारा पडटा चिन ती फळां आमी आशेवया. मोजे साथे जीवन पवित्र करून बापा करते पावन. गोवाचो वायदा कसो बापा दिता तुका. बदलून देणे दितू ग्रास ग्यासो जिवीत लाभय म्हाका. दाना हाडून तुका ओपून दिता. जिवीत तुजे रगवेगान लालयता. वावरा सुफळ कर म्हूण मागता. म्हाकाच तुजे हाती ओपून दिता. दाना हाडून तुका ओपून दिता. जिवीत तुजे रगवेगान लालयता. वावरा सुफळ कर म्हूण मागता. म्हाकाच तुजे हाती ओपून दिता. बदलून देणे दितू ग्रास ग्यासो जिवीत लाभय म्हाका. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, तुमी अर्पिल्या ती त्यागाची काणी. हे तुमच्या तनले बलिदान आपल्या मानक आणि महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा जेजूच्या तुझ्या पुतान धरलेली जेजूची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनेंत ओंपलेल्या गोवाच्या कणापरी आपल्या जीवाची या संवसारांत परवा करीनासतना रक्तसाक्षांच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो
आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. हेच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासून आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतन उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वचूया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व कडेन सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवान जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार सोडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पस्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हास तो सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्वांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा, करूस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशें कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. हें म्हजें रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. तुझ्या कुसा आनी पूर्ण जीवन पोणावरी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या सरवंडारा आमची सरवण कर. जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सोडूनची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता.
पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. एकेडे बोर मौन रावन आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या आमच्या मोगाच्या उगडास काडया. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सोमेसांक तुज्या पडसळेंत मुखामळ पळोव फोव कर. आम्हा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंवकार मरये देवाचे मये सांगाती, सांसुजे तिसपती, भगवंत धर्मदूता, सालोरेस, सांत आंतोनीन सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. पवित्रत्मेची फळां आमच्या कुटुंबाक रुचीक आसतात, आमच्या कुटुंबाक ती पसतात, आमच्या समाजीक ती रुचीक असतात. देखून ती आशेवया आनी सोम्यान शिकयले मागणे सांगात आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे तुझी सरदार जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे इसरिल्यांक बक्षिता. तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां तो निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशेन त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं. एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काढले, आमची काकुळट कर. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काढले, आमची काकुळट कर. देवाची शेळिये, संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जिवनाक आपण लाभलेली आज आमी सर्व सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. काळीजे अत्रेकता मोगाळ सोम्या जेजुराया, ती तूं म्हज्या काळजांत दर्या.
सौम्या संतोषना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोजा स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोजा नंदन करता स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोजा स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोजा काळजांतां सौम्या अर्गानिता काळजांत तूं आयलाय रूपारुण्याच्या मास तुजे खेळले रगत तुजे सेवले सर्गींचे जिवीत सोडिले दुर्बळे हे बिडा जाला आता रावळे वावुरता उपकार जालोय देखून उदार हत्यांक मोजा नवो जीव दिताय रूप मुण्याचे तूं घेवन आयलाय काळजांतां सौम्या अर्गानिता काळजांत तूं आयलाय रूपारुण्याच्या मास तुजे खेळले रगत तुजे सेवले सर्गीचे जिवीत सोडिले काळजांतां सौम्या अर्गानिता काळजांत तूं आयलाय रूपारुण्याच्या मास तुजे खेळले रगत तुजे सेवले सर्गीचे जिवीत सोडिले तुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आल उपाद्रांक वगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर गरीबाचे आनी भक्तेल्यांची हक्कां राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासून कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर मी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं संसर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं ओसोनया क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वडुकार भाव भयणीनो आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आयच्या मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटोवन ह्या मिसाचेर नव्यान भेटोवच्या विविध गरजां खातीर पिडेस्तां खातीर मागणें भेटोवच्या
ते प्रधान याजक जावन मीस भेटयल्ल्या मानाधिक बाप सिरिल लोबो, आत्मीक निर्देशक मूडबेळ्ळे प्रादेशीक मायनर सेमिनरी, आमच्या कर्नाटकाचे याजक जावच्या पयलें एक वर्स तांकां विशेष तरबेती आसा. कर्नाटकाचे याजक जावचे सगळे ब्रदर्स मूडबेळ्ळे थंयसर मायनर सेमिनरीन शिकोवन आसात. आमच्या उडपी दिएसेसींत दिव्य ज्योती निर्देशक जावन वर्ती सेवा ताणें दिल्या. आतां कर्नाटका बिस्पा मंडळीच्या आदेशा प्रमाणे आमच्या ह्या प्रादेशीक मायनर सेमिनरीचे आत्मीक निर्देशक जावन मानाधिक बाप सिरिल लोबो आपली वर्ती सेवा थंयच्या ब्रदर्सां खातीर दिता. हे नवे मिसांव आनी वर्ते मिसांव ह्या जगांक सुरवेर तरबेती करच्या ह्या विशेष तरबेतीच्या शाळांत ते आसात. तुमचे सोमेस्तांचे नांवी हांव तांकां बरें मिसांव मागतां. सान लॉरेन्स तांचेर आशिर्वाद घालूं दी आनी ह्या वर्त्या मिसांवान देव तांकां जायचे आत्मीक देणी कृपा पवित्र आत्म्याची सकत दिवं दी म्हूण मागतां. देव बरें करूं म्हणटा. तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं. हांगा सागी मानाचे वाती वांडच्या पासत. सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा, आमी तुका अर्गां दिता ह्या पवित्र तळार, ह्या पवित्र नोवेनाच्या मिसाक आनी तशेंच आर्गां मिसाक जावंक पुरो जेवणाचे प्रायोजक जावन जेवणाची वंतिके दिवन अर्गां दिवन मुर्दोम दिवन आनी तशेंच पिरजें दिवन सहकारशिल्ल्या तांचे काळजा मनाचे आत्रेक मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवन मागलो उपकार मागोवंक हे वाती दावन दिलात. तांचेर देव आशिर्वाद घालूं. ह्या वातीचो उजवाड तांच्या कुटुंबाक प्रकाश करूंक आनी सर तरेच्या वायटांत तांकां निवारूंक बरेंपण जावं दी म्हूण मागतां. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याचका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां: मेरी कार्डोजा बेलमंड, मेरी कार्डोजा बेलमंड, क्रिशा नोरोन्ना मुंबई, क्रिशा नोरोन्ना मुंबई, बबिता शेणै मणिपाल, बबिता शेणै मणिपाल, विलियम ब्रिट्टो एंड फॅमिली कणजार, विलियम ब्रिट्टो एंड फॅमिली कणजार, अब्राहम एंड एलिझा दांती कणजार, अब्राहम आनी एलिझा दांती कणजार, जेडन आनी जोशुआ बार्बोजा शिरवा, जेडन आनी जोशुआ बार्बोजा शिरवा, सेलिन मार्टिस पांगळा, सेलिन मार्टिस पांगळा, जुडिथ मार्सेल रॉड्रिगस पांगळा, जुडिथ मार्सेल रॉड्रिगस पांगळा. आयचे मुर्दोमो: कार्मिन मेनेजेस एंड फॅमिली पेर्नाल, कार्मिन मेनेजेस एंड फॅमिली पेर्नाल, जेसिंता मेनेजेस एंड फॅमिली पेर्नाल, जेसिंता मेनेजेस एंड फॅमिली पेर्नाल. जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यान तर तांणी येवन वाती स्विकार करीत. Bagivon patron Santa Loresa, calza amci uban tuka, ailyam sir tuja payan tala, timcha kanya bagi disa. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे. ये जैते वर मार्तिरा सान लोरेसा कन्या प्रायस वाडटा खातीर कठीण कश्ट सोसून जीव दिल्ल्या आईक आमचें कालते मागणे. वर्त्या पातयेन आमी तुजे सरशीन आयल्या. जिवोबा वाट तीर बरोवरसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसांक सरी जावन निश्कळपण आमचे थंय पजळ शेंकर. आमच्या सर्वात्मेक आनी संवसारी वडिलां थंय खालतेपण आमी दाखले शेंकर. दुबळ्या दत्यांक पिडेशे कश्टान वरांक आसल्या आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनभवत्यांक आनी भवत्यांक शेळिल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शेकर.
तुझे बळावीक मजतेन देवाचे राज संसारात विस्तारून दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सरगरसांनी आमकां पाव प्रदेश जावं मेळिल्ल्या उपकारांक ते अर्घां दितात सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्घां दितात एका जोड्याक भुरग्यांचे देणे लाभल्या खातीर MBA शिकोवंक बरी कॉलेज फावो केल्ल्या खातीर बरी भलायकी मोतीक समाधान फावो केल्ल्या खातीर भायर पडिल्ले भांगर पाटी मेळिल्ल्या खातीर BBA एग्जामांत रिजल्ट बरें आयिल्ल्या खातीर बिझनेस बरें जाल्ल्या खातीर बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर बरी जिणये संगतीन फावो केल्ल्या खातीर SLC एग्जामांत बरे मार्क्स मेळिल्ल्या खातीर बांयत बरें उदक मेळिल्ल्या खातीर एका भुरग्याक विघ्नांतले निवारिल्ल्या खातीर डिलिव्हरी बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर विजा मेळिल्ल्या खातीर आमाल पियेवण्यान सुटका लाभल्या खातीर परगांवांत काम मेळिल्ल्या खातीर काजराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर बऱ्यान परगांवांक पावल्ल्या खातीर दोळ्यांची सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्या खातीर 3 वर्सां तावन विजा येनासतना केदळ हांगासर मागले त्याच वेळार राती विजा पावल्ल्या खातीर अर्घां दितात ह्या सर्व गरजां पासत देवान केल्ल्या उपकारां पासत अर्घां दिवया अर्घां तुका सोम्या जेजू अर्घां तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका अर्सितांव तुका सोम्या जेजू अर्सितांव तुका वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका जय जय तुका सोम्या जेजू जय तुका हालेलुया 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 सान लोरेन्सा मरिफा सर आमची तेसांवां आमचे गरजो देवा मुखार दवरया सान लोरेन्साच्या मजतीन 150 वयर जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक 2 जाणांनी हात धरलें काम बऱ्यान पंथा पावोवंक 7 जाणांचें बें पयस जावं 6 जाणांचें पॉयंट बऱ्यान जावं 50 आनी 13 जाणांक सैरीक मेळोवंक 30 आनी 7 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोवंक 90 आनी 7 जाणांक शांत समाधान लाभोवंक 35 जाणांची एलर्जी 9 जाणांची शिरांची पिडा मायग्रेन 8 जाणांची अस्थमा गूण जावं पेट्स पिडा तेगांची पायल्स पिडा वेरिकोस गूण जावं 7 जाणांची तकली पडापड फोडदूख मानसीक पिडा किडनी पिडा गूण जावं सान लोरेन्साच्या मजतीन मागता जेजू दया दाखय सोम्या दया दाखय तूं सान लोरेन्साच्या मजतीन दया दाखय सान लोरेन्साच्या मजतीन 18 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावं 16 जाणांक रीण फारीक करूंक मजत मेळोवंक 15 जाणांक दिल्ले पयशे पाडी मेळोवंक 13 जाणांक बरी न्हीद पडोवंक 5 जाणांचें मन परिवर्तन जावंक 25 जाणांच्या मतीक समाधान मेळोवंक 14 जाणांचे बिझनेस बऱ्यान जावंक 18 जाणांचे घर जागो विकून वचोवंक 13 जाणांची आर्थीक समस्येंतावन सुटका जावंक 7 जाणांची कोर्टाची केस इत्यार्थ जावंक 4 जाणांच्या पांयांतले किडे नापय जावंक तुजे लागीं मागता आयक आमकां दया दाखय सोम्या दया दाखय तूं दया दाखय तूं सान लोरेन्साच्या मजतीन सान लोरेन्साच्या मजतीन दया दाखय सान लोरेन्साच्या मजतीन 13 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावं 4 जाणांची लिव्हराची पिडा गर्भकोशाची पिडा गूण जावं 11 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावं 12 जाणांची दोळ्यांची दिश्ट पाडी मेळोवंक 10 जाणांची केस चडचे रावंक 6 जाणांचे कान दूख 12 जाणांची हार्टाची पिडा गूण जावं गुडकातावन आमाल पियेवण्यातावन सुटका जावं 6 जाणांचे कान दूख 12 जाणांची हार्टाची पिडा
गुण जावं 7 जाणांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावं मोंजेतीच्या आंगार आशिल्ल्यो किरण पै जावं 5 जाणांचे युरीन इन्फेक्शन तेगांचे PCOD समस्ये गुण जावं एका भुरग्याची ओसिडी पिडा गुण जावच्या तुजे लागीं मागता आयक आमकां दया दाखय सोम्या दया दाखय आमचे वयच्या मजती दया दाखय सालोरेसाच्या वरच्या माजतीन 20 जाणांक कामांक प्रमोशन जावं सांबाळ मेळोंक भायर पडले भांगर मेळोंक 11 जोड्यांक काजारेचे वेद बऱ्यान जावं 28 जाणांक विजा मेळोंक 8 आनी 8 जाणांक बरें काम मेळोंक 7 जाणां भुरग्यांनी विदेय जावं प्रत्येक तेसां पासून एका भावाची विशेष कॅन्सर पिडा गुण जावं 1.5 वर्साच्या भुरग्याक चलोवंक पांयांक बळ मेळोंक एका भयणीची कॅन्सर पिडा गुण जावं 2 भुरग्यांची ADHD समस्ये परिहार जावच्या खातीर एका भावाक सैरीक मेळोंक एका भुरग्याच्या उजव्या हाताक बळ मेळोंक एका भावाच्या पांयांक बळ मेळोंक ताची भलायकी बेगीच बरी जावं कोर्टांत ताची केस बऱ्यान इत्यार्थ जावं जाग्याचें काम बऱ्यान जावं चोरी जाल्ले भांगर आनी पयशे मेळोंक गुरू म्हणल्या भावाचे 2 किडन्यो डॅमेज जाल्यात डायलिसीस आसा ताची भलायकी पाटी मेळोंक किडनीचे 1 ग्रेड येतावन क्रियाटीन संपूर्ण गुण जावं सर्ते सावां बरें मेळोंक तुजे लागीं मागता आयक आमकां दया दाखय सोम्या दया दाखय तूं सालोरेसाच्या मजती दया दाखय ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲೆಂದು ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲೆಂದು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ವಕ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲೆಂದು ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲೆಂದು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲೆಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲು ಸರಕಾರದ ಆಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ನಮ್ಮದು ಪರಿಹಾರವಾಗಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಕೋರಿಕೆಗಳು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಕೃಪವರಗಳು ಸಿಗಲೆಂದು ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯೆ ತೋರಿರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯೆ ತೋರಿರೆ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆತ್ಮವೇ, ದಯೆ ತೋರಿರೆ, ದಯೆ ತೋರಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯೆ ತೋರಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆತ್ಮವೇ, ದಯೆ ತೋರಿರಿ. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी सावचणी जेवण बगी मरण मरण सदा तुझे संगता ससना देवा वळसूचे बाग आमकां समेस्तां फावो कर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. San Loris Martirama Pasot Vinatika क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी भोस आमच्या खातीर Prartuya येसर पदवेदरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळींच्या उज्याचेर जैत वरशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हूण लालेवन मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. जेजू आमची पिडा गूण करता. ह्या जाग्यार असाध्य जाल्लें जेजून जायतें साध्य केलां. सालोरेसाच्या मजतीन जायते तरांची पिडा शिडा गूण केल्या. आमचे पसत पेल्या पसत हेरां पसत कोणा पसत आमी मागता हें कोण विक्षण करता तांचे पसत तांची समेस्तची पिडा गूण जावचे खातीर आतां सालोरेस आमचे खातीर मागूंक आनी विशेश तरान जेजू आपल्या रक्तान आनी आपल्या आत्म्यान गूण करून दी म्हणून आतां प्रधान याजक तुमचे पसत मागता. सोम्याचे नावी आमचो आधार. सोम्या दयेन आयक मुझे मागणे. सोमी तुमचे सवे आसो. सर पदवीधरांनी ससन देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वचून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तांच्या कुटुंबांत आसात त्या पिडेस्तांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. फातकाक शिक्षा जावन रेवडिल्ल्या सर बांदपा सांटलें तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे जावन पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तांच्या कुटुंबा सांद्यांक तुज्या भक्त सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसिलिकांत तुजे दैवीक सहावासो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशी शांती जोडिल्ली ती तुजे साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणी आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिका जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे बाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देव आनी सदां काल रावो. मोगाच्या भाव भयणीनो फाटल्या जायत्या वर्सांनी हांगासर खुमसराची मिनिस्ट्री करनासलो मानादीक बाप मॅक्सिम तो कापुचीन पाद्रापू होन्नावर ट्रान्सफर जावन गेला. तांचे सांगात सुपिरियर फादर सुनील उजिरे ट्रान्सफर जावन गेला. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या तिफिरगेजेच्या निट्टे वाड्यांत तांची वस्ती जावन आसा क्रेपाकिरान. आतां थंयसर ते एक याजक नव्यान आयल्यात. मानादीक बाप अँटोनी वाज सुपिरियर जावन आदी ब्रह्मावर फिरगजीचो विगार जावन आसलो. तो सुपिरियर जावन तशेंच आज आमच्या संगत आसात मानादीक बाप आर्थर मॅनेजर्स थंयसर सांदो जावन आनी तशेंच मानादीक बाप आनंद थंयसर आसा. आदी दोवाखातर आसलो थंयसर ट्रेजरर जावन वावर दिवर आसात. आमच्या बजिलिकाच्या तर्फेन तांकां आमी ह्या वारड्याक आनी तशेंच आमच्या फिरगजेक स्वागत करता. आमच्याच फिरगजेन तांचें वस्ती जावन आसा आनी आमकां तांचो सहकार सदांच आसा. तांकां आमी स्वागत करता आनी तांच्या मिसावांत बरें मागता. उबे रावया. सर्गीच्या सर पदवेधरा बापा तुजी कुमोक आमी मागता. ह्या पवित्र उदकांत आमकां तूं पवित्र आत्म्याची कृपा दी. सर आमची पातकांचे बोगसाणें दी आनी सर्व तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार तो याजका कापोंक तेलांक मागूं दी. ताची पिडा गूण जावच्याक पातकां बोगसतना पिडा गूण जातली. ह्याच बावडताना आमी मागता. कशी आमची पातकां आसा जाल्यार ती निवार आनी ह्या मारिफात पवित्र तेलान मागल्या मारिफात बावडताना आमी घेवच्या वखदां सर आमचे कुडीची पिडा गूण जावं. पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां लाभो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्गींतां देवों के दैविक आत्म्या आमकां
मोणा साल्या अंधारून माया मोगान आमकां जियेवंक शिक कळसा मोणा साल्या अंधारून माया मोगान आमकां जियेवंक शिक मोवाळा येन आमकां बर दयाळ आमकां कर चिनी शांती समाधानेन बर सगीतावन इबोन दैविकत्म्या आमकां पवित्र सगीतावन इबोन दैविकत्म्या आमकां पवित्र संसारी पयणार आमच्या सगी वाटेन तूं चलय सगी बंदळाक आमी पावास संसारी पयणार आमच्या सगी वाटेन तूं चलय सगी बंदळाक आमी पावास सगी नाम देव हे दैविकत्म्या पवित्र सगीतावन देव हे दैविकत्म्या आमकां पवित्र ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಸಂತರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಸಂತರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬಂದಿಹೆವು ಧೈರ್ಯದಿ ಬೇಡುವೆವು ನಡೆಸುರಿ ಎಂಬನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾರಿಯಲಿ ಬಳಲಿದ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಸಂತರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ
मुगाळ पुत्रा सोवे अंगार मोरी आशीर्वाद दिवांका जेजूच्या पवित्र काळसा आमा सर्वांक दितुचे भगवंत लोरेसा आम्हा बसत विनंती कर भगवंत कुर्सचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.